Yes, Ogli. I will not hit you. Can be close to me. Close your eyes and speak to the Lord. Come on. You speak to Him. You speak to Him. दोळे बंद करूया आणि जेजू कडेन आमी उलोवया न्हू. क्लोज युअर आयज. Tell Him how hungry you are. तुम्ही देवाच्या उतराक कितली भुकेलेली आहा ती जेजूक सांगा. God's word says, seek you first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. देवाचे उतर म्हणटा स्वर्गींचे राज पयली सोदा, नितीवनपण पयले सोदा आनी बाकीचें उरलेलें सगळें तुमकां मेळटलें. Is your focus on getting a miracle, getting a healing, or is your focus to know Him, know Jesus? तुमचें मन, तुमचें ध्यान फकत तुमचे पेकवणेचेर आहा, वा तुमचें ध्यान तुमच्या देवाचेर, तुमच्या सोम्या जेजूचेर आहा? Healing or the healer? तुमच्या पेकवणेचेर आहा काय कोण पेकवणी दिता ताजेर आहा? Blessing or the blesser? तुमकां बेसांवांचेर नदर तुमची आहा काय कोण बेसांवांनी तुमकां भोंवता ताजेर नदर आहा? If He is your focus, everything else comes in search of you. तुमचो फोकस तर आमच्या स्वर्गींच्या बापाचेर आहा, कोण तुमकां बेसांवांनी दिता ताजेर आहा जाल्यार सगळें तुमच्या फाटल्यान धांवून येतलें. Come on, close your eyes and tell Him, Lord, I'm sorry for being selfish. दोळे बंद करा आनी देवाक सांगा, जेजू बोगोस म्हाका, हांवें फकत म्हजीच गरज पयली पूण तुजेर मन दवरलें ना. From now onwards, I want to seek you, Lord, to have a relationship with you. आतांच्यान हांव निचोळ घेता की म्हाजो फोकस, म्हजें ध्यान फकत तुजेरूच आसतलें, कित्याक म्हाका तुजे कडेन संबंद घडोवंक जाय दुनिया. To know you. तुका जाणा जावंक जाय. To know your character. तुजो कॅरेक्टर, तुजो स्वभाव जाणा जावंक जाय. Your personality. तूं कसो भशेन एक मनीसपण तुजें जाणा जावंक जाय. Thank you, Holy Spirit, पळय आत्म्या तुका आर्गां दिता for enlightening the eyes of my understanding. म्हजे काळजाचे दोळे, म्हजे सोजमणीचे दोळे तुवें उक्ते केले म्हूण तुका आर्गां दिता. For opening my spiritual eyes. म्हजे आत्मीक दोळे उक्ते करता म्हूण तुका आर्गां दिता. Thank you, Holy Spirit. Take complete control of this session. पळय आत्म्या तुका आर्गां दिता. तूं ह्या सॉशन कंट्रोलान घे. You speak to us. तूं उलय आमचे कडेन. Making this teaching extremely simple. सारकी सोपी करपाक ही आमची शिकवण आयच्या दिसाची. Easy. सोपें. Practical. आनी एक प्रॅक्टिकली भशेन, एक घडणी कशी जाल्ल्या भशेन. And we thank you, Lord, for confirming every word of yours. तुका आर्गां दिता तुजें एक उतर घडोवन हाडटाय म्हूण तुका. With signs accompanying. पेकोवणे वरवीं आनी तुजे ओचोऱ्या वरवीं. In Jesus' name we pray, Father. जेजूच्या नांवान मागणें करता आमी. Amen. आमेन. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, let's go to 1 Samuel chapter 16, verse number 7 onwards. Verse number 7. Praise God. Okay. Here we see in 1 Samuel chapter 16, Samuel goes to the house of Jesse. Why? Because God told Samuel that in Jesse's house I have chosen the king, the next king. Correct? So Samuel goes to Jesse's house, and Jesse brings first his son Eliab, and Samuel looks at him, Eliab. Now Samuel knew that he anointed Saul to be a king, correct? Yes. Before this, who was king? Saul. So Saul was the tallest person in entire Israel. And he is a man who goes to war. How do you think a person who goes to war would be? Tall, healthy. And he is the tallest man. He must be well built. Yes. Correct? Yes, and huge. Yes. So when Samuel saw Eliab also had similar experience. A man who goes to war, who is well built up, and he has all the qualities to be a king. And Samuel looks at Eliab and thinks, maybe God had chosen him to be the king. And God would say, no, he is not the one. And then
Jesse would call his another son, and the other son, and the other son, and everybody would come, and the Lord would say, not this one, not this one, not this one. Now everybody has come, and Samuel is wondering, none of them? Surely God said, it is son of Jesse, correct? So Samuel asked, is there anybody else? Then Jesse said, yes, yes. There is, can you go to the previous verse? Previous verse. Previous. Okay, come down. Okay, praise God. And he said peaceably, I am come to sacrifice unto the Lord. Sanctify yourself and come with me. Okay, next verse, 6th verse. Okay, and it came to pass when they were come that he looked on Eliab and said, surely the Lord anointed is before him. 7th one. But the Lord said unto Samuel, not on his countenance or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord sees not as man sees. For man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Then Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel, and he said, neither has the Lord chose him. Then Jesse made Shammah to pass by, and he said, neither has the Lord chose him. Again Jesse made 7 of his sons to pass before Samuel, and Samuel said unto Jesse, the Lord has not chosen thee. And Samuel said unto Jesse, and hear all thy children. And he said, here remains yet the youngest, and behold, he keeps the, you know, Samuel is a prophet. You want to translate till there, or should I continue? Okay, good. Samuel is a prophet. A prophet is like a president of a country. You know why? Because the prophet is the one who's going to anoint the king. Can you imagine? Who's going to anoint the king of the country? The prophet. If the prophet of the country is coming to your house, what would be the situation in your house? If the president is coming to your house, how it will be? Or the prime minister is coming, how it would be? Can you imagine? The prophet is coming and David is not there. Why? He was considered the least. He is only a shepherd boy. And he was not even invited in his own house, and the prophet has come. Does this happen in our life? That's why never ever underestimate anybody. It is our tendency when we look at somebody, we will look from top to down. We see their clothes, we see their ornaments, we see the things they carry, we see how they smell, and then we judge them based on the outside. Yes or no? But God never looks at a person on the outside. He looks at a person in his heart. And if your heart is right, you don't need anybody's influence. You know, we are living in a world of competition. The world has taught us how to compete, correct? And if I am not recognized, if I am not appreciated, if my name is not mentioned,
or if I am not being noticed by others, or if I am not focused by others, what happens? Then I try to push myself. Yes or no? Yes. I try to promote myself. I try to get influence from someone. Yes or no? Yes. Did David try to push himself when the prophet came? I'm saying president. When the prophet came? Always was he faithful? Even when nobody was seeing, was he faithful with that few sheep God gave him? Yes. 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 Are we faithful to God? Whatever God has given and thankful? Or are we complaining, I'm working hard so... What if David was saying, I'm working so hard. I'm with the sheep. My brothers don't love me. My father don't love me. Have you heard that word self-pity? That's so dangerous. You might feel so good when you have self-pity. Yeah? See how I am. Nobody cares for me. See, nobody knows how hard I work. That is a lie. Maybe no man is seeing your heart, but God looks at your heart. That's a lie that comes from the pits of the hell, that nobody saw you. That's a lie that comes from hell that nobody knew. And the devil is a deceiver. He's coming and deceiving you and telling you that nobody saw what you did. If your heart is genuine, no matter who saw or who did not see, but God notices every thought that comes from your heart. He was alone, but God saw his heart. Maybe you're alone and nobody saw you, but God saw you. And let me tell you, nobody promotes you. It's God who promotes you. And the Bible says promotion doesn't come from east or west or north or south. Promotion comes from God and God himself. Hallelujah. Hallelujah. That's what we saw in the 7th verse. What did we see? Man looks at the appearance, but God looks at my heart. And the system in this world is completely different from the system of God's kingdom. Maybe I can be smart enough to use my intelligence and say, I can go there, I can fool this person, or I can influence this person, and I can promote myself, I can show that I can prove myself. But you can be genuine when nobody knows you, like David. Nobody knew David. He was not even recognized in his own father's house. He was not even recognized among his own brothers. But God saw his heart. Nobody knew him. You know what happened? Come to that. And Samuel said unto Jesse, Are you all thy children? And he said, There remains yet the youngest. And behold, he keeps the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him. For we, did he say I or we? We. What is he saying, For we will not sit down till he comes here. You know what is the prophet saying? Until David enters this house, nobody will sit. The one who was the least and the one who was rejected. The one who was considered peace. He keeps the sheep. He is not a person who goes to war. We go to war. We are soldiers. We are warriors. We are fit to be king. We are smart, not he. But what is Samuel saying? None of us are going to sit until he walks in. Can you imagine? When David walks in, everybody is standing. And there must be extreme jealousy
between the brothers. Who is he? He was not even invited. We are here from the beginning. Who is he? We are the one who's going into the battle and fighting. Who is he? Why he? You know why he, not you? Because of that person's heart condition. My attitude determines my altitude, not my performance. I can do everything outside, but if my heart condition is wrong, I failed miserably. Maybe I can fake people, but God looks at my heart condition. Because that's how God's kingdom works. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And see this. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he comes here. And he sent and brought him in, and he was ruddy Rudy, yes. and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. You know, he is not, the word handsome is not there, beautiful is there. He's a boy, he's a small boy. He doesn't have any kind of appearance to be the king. And the Lord said, he's the one. Samuel, you looked everybody on the outside and you judged. But I did not see the way you saw. I saw the heart condition. He's the one. He is the king. Come on, anoint him. Do you think it is Samuel who anointed, or it is God who anointed him? It's God. In the same way, it is no person, nobody can boast, or nobody can take glory for anybody's promotion. It's God's hand on a person's life, and it is God who exalts a person. And the Bible says, God exalts the humble. Yes. Thank you, Jesus. You don't need to fight with anybody. You don't need to be bitter with anybody. You don't need to be angry with anybody. You don't need to influence anybody, because it is no one in authority who's going to promote you. It's God who is in authority who promotes you. Thank you, Jesus. And nobody can stop, because God always exalts the humble. And if you understand this, you will live a life of freedom. You don't need to be a slave to any man. You don't need to do anything to please anybody. You don't need to perform. You don't need to do things because somebody will say good and appreciate you. You will be doing everything that you do for Christ, not for anyone. Yes, Lord. And when nobody sees you, God looks at your heart. That's how God's kingdom works. That's how his system works. Praise God. Translate. Okay. Preach. I shouldn't say translate. Preach. Can we go to the 7th verse? Okay. साम्युएलाच्या पुस्तकान पयले चिटीन कितें म्हणटा आमकां 16th chapter 7th verse. But the Lord said unto Samuel, a previous 6th verse. Okay. And it came to pass when they were come that he looked on Eliab. Okay, Samuel जेसीच्या घरा वयता. तुमकां सोजमला आसतलें न्हू? कितें खंयच्या टॉपिकाचेर प्रीच करता सिस्टर, तुमकां सोजमला आसतलें न्हू? सो जेन्ना सॅम्युएल जेसीच्या घरा वयता, देव ताका सांगता जेसीच्या घरा वच, आनी तो वयता एक कार्य घेवन. कितें करूंक? एनॉयंट करपाक. कोणाक? जेसीच्या पुताक. पूण तो नको खंयचो पूत जाणा आसलो तो? ना न्हू? सो तो वयता आनी तेंगेर भितर सरता. भितर सरल्या उपरांत तेजो
एक पूत येता इलियाब आनी सॅम्युअल सोजमोता वो म्हणून तो कित्याक जेसीच्या घरा वचपाक देवान ताका मॅसेज दिली. सो जेन्ना तो जेसीच्या घरा वयता तो इलियाबाक पळयता आनी हांगा म्हणटा एंड इट केम टू पास वेन दे वर कम दॅट ही लुक्ड ऑन इलियाब एंड सेड. आतां सॅम्युअल म्हणटा इलियाबाक पळोवन शुअरली द लॉर्ड्स अनॉयंटेड इज बिफोर हिम. आतां तो इलियाबाक पळोवन कितें सोजमोता वत आसोंक जाय. केन्नाय आमी एका स्कॉलांनी म्हणया टिचरी आसता आनी तितून एक प्रिंसिपल आसता पूण आमकां खबर ना कोण प्रिंसिपल. खबर कोता आमकां लेबलां घेवन भोंवतात गोमट्यान बोर्ड घालून भोंवता वो प्रिंसिपल वो क्लार्क वो टिचर. सपोज तर आमचें मन आमकां कितें सांगता जेन्ना आमी एका मनशाक पळयता बरो न्हेसला टाय मारला सूट मारला शूज बरे सामके शायन जाता बरो न्हेसला अप टू डेट आमी कितें म्हणटलीं वच जावंक जाय. सारकें न्हू म्हणची ना. कितें पळयता आमी भायलें पळयता. आमची मनशांची सोयी कितें आमी भायल्यान पळयता आनी तेंच सॅम्युअलान केलें. जेन्ना तेणें इलियाबाक पळयलें आनी तेणें म्हटलें शुअरली देव जेका माकूंक सोदता माखणी करूंक सोदता अनॉयंट करूंक सोदता तो आपणाच्या फुडल्यान आहा. कित्याक लागोन फुडें वाचया. बट द लॉर्ड सेड अन टू हिम मातशें वयर वच. ओके हांगा कितें बरयलां लूक नॉट ऑन हीज कावंटिनन्स ऑन द हायट ऑफ हीज स्टॅचर. तो बरो लांब रूंद सामको उंच सो किंग जावंक शकता न्हू. किंग म्हणजे कितें मेंगो सो किचनान आमी म्हणटा न्हू कितें तें किचनान अशें राजू बीन नांव आसता पळय किचनान रांदतात ते ताका पयल्यार आमकां किंग म्हणोंक जाता. आमी कितें गा शॉर्ट्स घालून हानार तुवालो उडोवन वो किंग आसतलो. आमचें मायंड आमकां कितें म्हणटा वो किंग म्हणची ना आमी. हांगाय सेम जाता. जेन्ना सॅम्युअल इलियाबाक पळयता बरो उंच आहा बरो आहा सामको हायटीन आहा हायट आहा म्हणटा बरो दिसता सगळें बरें आहा जाल्यार वच जावंक जाय. पूण देव ताका कितें म्हणटा मातशें प्रिवियस वर्स विल गो. ओके देन ही सेड शुअरली द लॉर्ड्स अनॉयंटेड इज बिफोर हिम. शुअरली वच जावंक जाय तो गॅरंटीन वत आसोंक जाय कित्याक सॅम्युअल पळयता भायल्यान. आतां देव कितें म्हणटा बट द लॉर्ड सेड अन टू सॅम्युअल. देव सॅम्युअलाक म्हणटा तेजे भायल्यान तुमी पळयनाका म्हणटा. मनीस पळयता भायल्यान पूण देव कितें पळयता भितरल्यान. बिकॉज आय हॅव रिफ्यूज्ड हिम. देवान ताका नाकारला. देव सॅम्युअलाक म्हणटा तो न्हू हांवें ताका नाकारला म्हणटा. तेजी गजाल आपूण करिना म्हणटा कित्याक वो चिंता भायलें पळोवन. आमकांय सोय आहा आमी भायल्यान पळोवन जायत्या जाणांक जज करता. पळयनात आमी केन्नाय कोणी जे भशेन न्हेसता आमी ताका जज करता. आमी ताचो कॅरेक्टर उलोवंक लागता. कोण जे भशेन उलयता आमकां दिसता तो व्हडलेपण उलयता आमी तेजें उलोवणें पळोवन जज करता. आमी तेजी चाल पळोवन जज करता. कोण सामको उलोवंक मातसो बाबा हें खो आहा मातसो आमी ताका जज करता. आमी तेंच्या फॅमिलीचेर पासून पावतात कितें रीत शिकयला कितें कितें आमी उलयनात आमी भायलें पळयता. पूण आमी नको तो मनीस भितरल्यान कसल्या सिट्युएशनान सान वयता वचना. एक मनीस भितरल्यान कितें चिंतना न्ही हा हें हार्ट कंडिशन आमच्या काळजाची परिस्थिती कोण पळयता. हार्ट कंडिशन आमच्या काळजाची परिस्थिती कोण पळयता हो देव पळयता. आनी आमकां भायल्यान पळोवन आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता दुसऱ्यांच्यो खबरो करता. आमीच करिना वयता आनी तिसऱ्याकूय तितून इनवॉल्व करता. आनीक 3 जाणां वयता आनीक 5-6 जाणांक एकठांय करून एका मनशाच्या आमी अगेन्स्ट करता. करिना आमी केन्नाच करूंक ना. केला हो ना तें आमकां खबर आसतली न्हू आमी केला हो ना तें. सो देव म्हणटा आपणें ताका नाकारला. फॉर द लॉर्ड सीज नॉट एज मॅन सीज फॉर मॅन लूक ऑन दी आउटवर्ड अपियरन्स. तो म्हणटा मनीस जे भाशेन पळयता ते भाशेन हांव पळयना. म्हजें पळोवप भितरल्यान. कित्याक देवाचो आनी आमचो संबंद कसो जोडलेलो आहा काळजांसान ना. काळजांसान ना. केन्ना केन्ना आमचें मन आमकां एक सांगता काळीज दुसरेंच सांगता. हें काळीज सांगता पळय तें देवाक जुळलेलें आहा आमचें. समजता तुमकां. आतां रिस्पॉन्स जाय तुमी कोंकणीन मागला आनी कोण तर कोंकणीन रिस्पॉन्स नाल्यार नो ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आमकां जायना. जाता न्हू. आमचें काळीज देवाक जोडलेलें आहा. ताका लागून देव म्हणटा आपूण भायल्यान पळयना आपूण भायलो अपियरन्स भायली खुणां आपूण पळयना बट द लॉर्ड लूक ऑन दी हार्ट.
नॉट जस्ट इनसायड, ऑन दी हार्ट. हांगा कितें बरयलां? हार्ट, काळीज बरयलां. God never said only inside. He mentioned that very clearly. He looked on the inside heart. आमचे काळीज पळयता. आमचे काळीज खंय पावलां? कितें आवडटा आमी आमच्या काळजान? आमच्यो गरजो, आमच्यो खबरो, कोणाक आमी भायल्यान पळोवन जजींग दिता, आमचें मन सांगता तेजेर आमी चलता. पूण काल आमी शिकल्या, हें मन देवा थंय चलोना. हें मन आमी संवसाराच्या उद्देशी आमचें मन आमी चलयता. मागीर then Jesse called Abinadab, दुसऱ्या चेड्याक आपयता, and made him pass before Samuel, and he said, neither had the Lord chosen this. आतां दुसऱ्या चेड्याक आपयता. इलियाबाचें जालें. आतां तो जेसी दुसऱ्या चेड्याक, म्हणजे तो पायी आपणाच्या निमाण्या चेड्याक कन्सिडर कोन्ना. कित्याक? तो गोरवां बोकड्यो राखणो, मेंढरे घेवन भोंवता, वास येता आसतलो तेका, येना. आतां धर आमी हिंगा बसल्या, एग्जाम्पल दिता, एग्जाम्पल. आतां कोण येता बाबडो पयसान रेतीराक आतां येयला हिंगासर बाबडो, तेजे कसली परिस्थिती आहा, तो पावलो, कोणें म्हणलें पोंडा वसा, रिट्रीट जाता, वच तुका बरें जातलें. आनी तो बाबडो कहो चिड्डोन मुड्डोन बसीन येयला, घाम येयला, आनी ताका दर वास येता. ओके, घामाचो वास येता. आनी तो येता आनी तुमच्या मदीं हो एक फेरो मारून, सामको रावंड मारून हिंगा बसता, आनी तुमकां सगल्यांक तो वास दिता. तुमी कितें करतली? आं आं कोण शी म्हणटालो? कितें करतली तुमी? पळोवची ना? शी वास येयलो, तुका येवंक ना गो म्हणची ना? आवय तुका येवंक ना रे, वास येयलो, शी हेका आनी कोणाला फाटल्यान बसोया तेका म्हणची ना? असलो वास येता की म्हाका शिकयता तें आयकोंक जायना म्हणटली आमी, म्हणची ना? ही आमची भायली खुणां आमी कोरुण्यो आमच्यो करून दाखयता. आतां हांगा कितें म्हणटा? जेसी पांय पासून, भुरग्यांचो पांय पासून सजमोता. आपलो धाकटो भुरगो कांय असल्या कामांचो ना. हो कितें तेका हें करतलो? व्हडलो प्रॉफेट येयला घरान धाकट्याक मेळोंक, तो गोरवां ते बोकड्यो राखणो, तेका घाण मारता आसतली बोकड्यांची, सगळो गो दोंगरार आसता, न्हांवंक ना, सकाळीं वयता, सांजेर येता, न्हांवप ना, धुवप ना. इमॅजीन आमी कल्पना करूंक जाय, आमी तें सिट्युएशन सजमोंक जाय. आनलेस अंटील आमी तें सिट्युएशन सजमोन आमकां कळचें ना हें हांगासर कितें उलयता. हे आमकां बेश्टी स्टोरी कशी सजमोन येतली, पूण आमी ही स्टोरी कशी सजमोवपाची ना. आमच्या जिवितान आमचें कितें पळय घडटा न्हू, त्या प्रमाणे हें हां. जे भाशेन आमी ही सजमोणी घेतली, आमी दुसऱ्यांक आनीक बोटां हे भाशेन दाखोवंक पावची ना. आमी भायल्यानूच बरी बरी न्हेसली, बरो परफ्यूम मारलो, सगळे बरे केंस उगयले, न्हेसली, मॅचिंग घातलें, सगळें घातलें, भायर येयली, आनी कोण बाबडो सादो आहा, जे कडेन घडो ना, तेका तर आमी बोटां दाखयता. आमी बरें जिवीत जियेता, देवाक मानवता तसलें. हार्ट म्हणटा, जेजू देव कितें पळयता? काळीज पळयता. भायल्यान कितलो शो केलो म्हणून आमकां कांय उपकारो ना. हो शो आमी कोणाक दाखयता? संवसारी लोकांक. देव कितें पळयता? काळीज. काळीज कशें नेटोवया? काळीज कशें सजयतले आमी? देवाच्या उतरान. आतां जेसी म्हणटा हांगासर दुसरो चेडो घेवन येता तो पळय, एन जेसी कॉल्ड, आडटा तेका वसोन. कितें म्हणटा? आडटा. जेसी कॉल्ड अबिनदाब and made him pass before Samuel, and he said, neither had the Lord chosen this. देवान एकाय नाकारलो, वोय नाका म्हणटा. आतां 9th verse पळय. Then Jesse made Shammah to pass by. आतां तिसरो हाडलो. कितले जाले? मेस्तात तुमी, न्हिदतात तुमी. थँक यू जीसस. सो आतां तिसरो येयलो, सारकें तिसरो येयलो आनी म्हणटा, येयलो भोंवलो तेच्या फुड्यान येयलो, एंड ही सेड, नीदर हॅड द लॉर्ड चोजन दीस. तिसऱ्याकूय रिजेक्ट. कित्याक? कोण उलयता? देव उलयता. सॅम्युएल उलयता. सॅम्युएल उबो रावला एलियाबाक पोवन. म्हणजे सॅम्युएलान कितें पळयलें? प्रॉफेट जावनूय कितें पळयलें? भायल्यान हायट पळयली. वत They must be angry with Samuel. How can Samuel reject me? तेजेर प्रॉफेटाचेर रागार जावंक जायना. हे भुरगे पांय एकल्या काडटा, दुसऱ्या काडटा, तिसऱ्या काडटा, आनी तिनूय नाका रागार जावचें ना प्रॉफेटाचेर. हो कितें मॅसेज घेवन येयला हिंगा देवाची? पूण सॅम्युएल कोणाच्या उतरार चलता? कोणाच्या? देवाच्या. कोणाच्या हुकुमा प्रमाणे तो पावलो तांच्या घरान? देवाच्या. सो कोणाच्या उतरांक तो कान दितालो?
देवाच्या. ताका भायली तेजी खुणां ताका सांगताली हो जायत गाय तो जायत गाय तो जायत गाय, पूण देव कितें उलयता भितर सावन वो न्हू होय न्हू. Then Lord has not chosen this also. Now 11. And Samuel said unto Jesse, all thy children, ye sogle तुझे भुरगे ओ तुझे आनी कोण हा भुरगे. And he said, there remain yet the youngest, and behold, he keep the sheep. And Samuel said unto Jesse, send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. ओके, तो आतां कितें म्हणटा, हे इतलेच भुरगे तुजे ओ आनीकूय भुरगे आहा. तो म्हणटा एक आहा सगल्यान धाकटो. कितले आहा म्हणटा, एक आहा म्हणटा. लायट शिकोया कशी फिक्सिंग. काल शिकल्या न्हू आमी सगळे सिस्टमूय. ओके, कितें म्हणटा सॅम्युअल विचारता, इतलेच भुरगे आहा तुजे ओ आनीकूय भुरगे आहा. तो म्हणटा एक आहा सगल्यान धाकटो. आनी तो कोण राखता, मेंढरे राखता. आतां मेंढरो राखणो, प्रॉफेट रावतलो मेंढऱ्या राखण्यांक म्हणून ताका चिंतूंक पासून ना, कन्सिडर करूंक ना. पूण सॅम्युअल ताका विचारता. आनी कोण ताका विचारूंक लायता, कोणा उद्देशी तो विचारता, देवा उद्देशी. कित्याक देवा खबर ना हा म्हणून तो सॅम्युअल इन अ फ्लॅश ही डजंट नो आनीक हा म्हणून. पूण कोण जाणा, देव जाणा. देवान कोणाक एनॉयंट करपाक धाडला थिंगासर, धाकल्याक. येसो नो. ओके, मागीर तो म्हणटा धाड म्हणटा आनी ताका हाड घेवन यो. आनी आमी तो येयल्या बगर बसचे ना. कितें म्हणटा, तो येयल्या बगर बसचे ना. आनी कोण तो कितलीं जाणां हांगा कोणी प्रिचींग येयसर उबीच रावतात काय बसतात. हां, आमी बसता न्हू. पूण कितें म्हणटा हांगा सॅम्युअल, उबी रावशात तुमी हा सेकेंड प्रिचिंगाक बसा तुमी, कांय प्रॉब्लेम ना. एग्जाम्पल दिता. ओके, जस्ट गिव एन एग्जाम्पल. हा, नाल्यार तुमी सेकेंड टिचींग म्हणल्यार सगळीं उबीच रावशी कोणी येयसर. थँक्यू जिजस. सो हिंगा कितें म्हणटा, तो येयल्या बगर आमी बसचे ना म्हणटा. म्हणजे तो आपुणूच न्हू, कोणूच बसचो ना. इतलो ताका मान. कोणा थंय येयलो तो मान, देवा थंय. देव कितें पळयता, काळीज पळयता. आख्खे फॅमिली सगळे तेजे भाव, इवन पाय पासून कसल्याच कामांक ताका ते लागीं दवरिनासले. कित्याक ते चिंताले हेजें काम फकत मेंढरे राखपाचें, दोंगरार वचपाचें. पूण हांकां खबर ना दोंगरार तेजें आनी देवाचें कितें चलता. हाका खबर, एकलो दोंगरार रावता आपणाचे मेंढरे घेवन. पूण देव आनी तेजो संबंद थिंगा कसो. देव केन्ना सावन वळखता डेविडाक, केन्ना सावन वळखता. डायरेक्ट सॅम्युअल वळखोन येयला, देवान केन्ना सावन पळयला डेविडाक, जेन्ना डेवीड दोंगराकूच आसतालो देवाचो आनी तेजो संबंद घडटालो. ते मागीर आहा, आमकां पयलें हेंच पळोवया आमी. सो जेन्ना तो म्हणटा तुजो धाकलो चेडो येयल्या बगर आमी कोणूच बसचे ना, सारकें. मागीर एंड ही sent and brought him in. Now he was ruddy and withal of a beautiful countenance and goodly to look to. सुंदर आसलो म्हणटा, बरो दिसतालो, घरच्या दोळ्यांचो काय, पिंक चिक्स काय, काय खबर ना, ते काय सांगोंक ना. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. देव कोणाक पळयतालो, डेविडाक. कित्याक डेविडाक पळयतालो, कित्याक देवान ताजें काळीज पळयलें. सिस्टरीन आमकां जायतीं एग्जाम्पलां दिलां. आमी जायतीं जाणां देवाच्या उतरान वाडटा, सगलीं वाडटा. पूण जेन्ना कोणूय दुसरो मातसो कसल्या तेज्या कामान, तेज्या बिजनसान खंय भितर सरलो, आमकां कितें जाता, आमी संबंद सोडटा आनी तेका कशें मेवलें पळय तें आमकां जाय. आनी आमच्या मनान कॉम्पिटिशन स्टार्ट जाता. जायना, नॅचरली हें जाता, पूण हें जावंक जायना. कित्याक देव कितें पळयता, आमचें काळीज. आमी भायल्यान घडये कितलोय भायलो हें दाखोवनी ना, आय एम फेथफूल, हांव सारकें विस्वासी आहा देवाच्याच उतराक. पूण भितर कितें चलता तें कोण पळयता, देव पळयता. पळयना, कितलोय भावार्थ आहा म्हणटा आमी, शिकता आमी फेथ फेथ फेथ. पूण जेन्ना आमचे ट्रायल जाता तेन्ना कितलो फेथ हांव यूज करता, कितलो यूज करता हांव भावार्थ. जेन्ना हांव म्हणटा कितेंय जावं न्ही, म्हजें आनी देवाचो संबंद बरो घट आहा, देवाचो आनी म्हजो संबंद बरो घट आहा. कोणूय कहोय वयर सरता कितें आमी एप्रिशिएट करता, आमी बरेंपण करता. पूण भितर कितें चलता तें कोण पळयता, देव पळयता. देव जाणा आनी
आपूण खूद जाणा न्हू हांव जाणा न्हू भितर चलता कितें तें म्हज्या बायलान हांव गोडेक दाखयत आय एम हॅपी फॉर यू म्हाका खुशालकाय आहा तुमी वयर सोदता जावं तूं हें जाता म्हणून पूण भितरल्यान एक खुन्नाटकाय आसता आतां हे भाव डेविडाचेर जेलस जावचे ना हां तो आनी एकलो सारके ते सारके न्हेसोन बरें आसले दिसता न्हू सारके आसचें ना न्हेसलेले आसचें ना बरें आनी वो येयला आसतलो मे बी शॉर्ट पॅन्ट आय डोंट नो टी शर्ट बिकॉज ही इज द नो पॅन्ट्स ओके थँक यू जीसस ओके इमॅजिन करा तुमी एक मेंढरो राखणो कहो आसतलो बरो न्हेसोन आसतलो सूट बूट घालून ना न्हू वॉट एवर दाणो घेवन जावं कितेंय घेवन कहोय आसूंक शकता वास येता आसूंक शकता पयलीं आमी एग्जाम्पल घेतला न्हू तेजें सिट्युएशन पळय तो आतां डायरेक्ट दोंगरांच्यान घरान चलोन येता तो न्हावंक पासून वचना जायत घोडेक ही कम्स अँड द लॉर्ड सेड अरायज अँड अनॉयंट हिम फॉर ही इज द वन वो तो सजमले सिस्टर 13th ऑल्सो यू वेंट ओके थँक यू जीसस सजमले तुमकां हिंगा पासून कितें तें प्रेज गॉड थँक यू जीसस David's brothers, how many years they are going into warfare? Are they trained? A king has to go into warfare, right? Correct? What about David? Did he go into at least one war? No. How do you think the brothers' attitude would be? Okay, I'll give a present example. Shall I? Yeah. How many years I'm preaching the word? Nearly 15. 2007. When she came? When you came? To preach? Huh? When you came into the word of God first? Last year. Last year? Yeah. When you started preaching? Few months back. 2 months back. I am there from 2007. You came now, few months ago. In helpline, no? Earlier people ask, can I speak to Brother Johnson? Can I speak to Sister Jocelyn? Now they are asking, can I speak to Sister Anisha? Now what is going in my mind? So many years I worked hard. So many years I am preaching. This girl came now. And people are not asking for me. Possible? Is the same thing happening today? Yes. If I am going to think, why not me? Why her? Then comes jealousy. Yes. But if Christ is in the center, if I could reach 1,000, if my sister joins in, and if she could reach 10,000 or 20,000 or 30,000, there are more souls added in the kingdom. Yes. Praise God. Is it time to be jealous, or is it time to rejoice that we can reach to many? Hallelujah. Rejoice. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank You know why we don't see the glory of God like how the early Christians saw? Because in the early church, it's not about who's preaching best and who's healing, who's doing this or who's doing that. In the early church, it was about Christ who is in the center. What if I'm jealous of her? You know what I'm doing? I cut off the anointing which God has. Yes. Because now instead of allowing the Holy Spirit, I'm allowing the demonic spirit called the spirit of jealousy. And the spirit of jealousy, instead of me discovering what God has for me, now I will be always comparing with what she has and what I don't have. And now instead of being grateful to God, I'm complaining and grumbling. And I will never discover what God has in store for me. Hallelujah. Hallelujah. Translate. So they understood. Translate. translate. No, translate. It has to go. This is important. Very, very important. Come on, translate. Yes or no? This happens in your family. Happens in your work. It happens in the ministry. And now I'm praying for healing. I'm praying for that and this. But I missed in the main area.
Instead of me rejoicing when somebody is promoted, I am jealous. Why she? Why him? Why not me? I'm working so hard. I'm here for so many years. I did not see this person is getting so easily. How is it possible? That's what happened. Yes. We are going to the warfare. We are trained to be kings. And we are not chose. He is a shepherd boy. What he knows about war, what he knows about the kingdom, what he knows about the nation. How can God choose him? Yes. Who said unfair? Because for us, we think that I have to be in that position. Can everybody be king? No, but everybody has a unique call, and none of your call is inferior to anybody else's call. Nobody is inferior to anyone. If God has given you 1,000 souls, and if you are not going to reach the 1,000, you failed. But if God has given somebody 10 souls and that person reached the 10, he has successed in what God has called him to do. Your success is not based on what you do, what others do. Your success is based on what you do, what God has called you to do. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah, translate. Okay. What you're translating is blessing them. Don't think. Now don't think, how can I say about myself? Don't think like that. I know that. But you're not saying by yourself, you're translating what I said. Come on. Sister Munta. Sister Munta. Okay. सो आमकां डेविडाच्या घरांतल्यान आमकां कितें शिकवण मेवता, जेन्ना सॅम्युअल डेविडाक एनॉयंट करूंक येता तेन्ना तेज्या भावांक एक खुन्नाटकाय जावंक नासतली. तेच भशेन सिस्टर आमकां एग्जाम्पल दिता. ओके, सिस्टर आमकां एग्जाम्पल दिता. ती म्हणटा आपूण 2007च्यान देवाच्या उतरान हा म्हणटा, आपूण देवाच्या उतर पोरगोडटा म्हणटा 2007 सावन. समजता न्हू? 7 सावन. आनी ती म्हणटा सिस्टर अनिशा केन्ना सावन उतरान हा. सो ती सिस्टर अनिशा म्हणटा सेईंग लास्ट इयर 2022 फर्स्ट टायम हांव देवाच्या उतरान भितर सरलां मंथ ऑफ सप्टेंबर. आतां ह्या म्हयन्यान वरोस जालें. ओके, मंथ ऑफ सप्टेंबर फर्स्ट टायम हांव देवाच्या उतरान भितर सरलां. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी डिसेंबरान हांगासर पुतून आमचो रिट्रीट आसलेलो. सो ते 5 days हांवें रिट्रीट केला. आनी ओन्ली दॅट मागीर व्हडलो गॅप पडलो आनी हांव मातशें फाटीं सरलें. आनी मे म्हयन्यान पुतून हांगासर रिट्रीट जाला. आतां लास्ट मंथ मे, जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर 4 म्हयन्या फाटीं. आनी त्या म्हयन्यान जेन्ना पळय हांवें रिट्रीट केला, देवाचें उतर एक जिवें कशें म्हज्या जिवितान परतें जालें. आनी आनीक म्हाका नो टर्नींग बॅक, टर्नींग पॉयंट ना म्हाका. बिकॉज आय डिसायडीड ना, आनीक हांव सोडचें ना, आनीक हांव टर्न म्हज्या जिवितान हांव करचें ना. सो हांव रावलें. हिंगा पॉयंट कितें आहा, सिस्टर म्हणटा आपणाक इतलीं वर्सां जालीं आपूण देवाच्या उतरान आहा आनी तूं आतां वरोस जाता थिंगात आहा, तूं देवाच्या उतरान येयला. आदीं म्हणटा कॉल सेंटरान कॉल येताले, लोक विचारतालो कॉल करून ब्रदर जॉन्सनाचो नंबर, तेजे विचारताले तेका कोणा उलोवंक जाय, सिस्टरीक विचारताले म्हणटा. पूण आतां म्हणटा कॉल येवपाक स्टार्ट जाल्यार सिस्टर अनिशाक विचारता लोक, सिस्टर सुनीता, अनिता. वय आतां नांवां चेंज जालीं. जायते सिस्टर आतां आमची कोण कोण आतां भाव भयणां आमी फुडें सरता देवाच्या उतरान. सो लोकांच्या हितून आतां हे चेंज जालें. सो ती म्हणटा आतां अशें चेंजीस जाल्यार न्हू घोडेक आपणें एक नाटकायेन वसोंक जाता. पयलें म्हाका कॉल जाताले, आतां म्हज्या नांवान कॉल्स येयना, आतां दुसऱ्यांक कॉल वयता. जावंक शकना, जावंक शकना. फ्रॉम 2007 she is there. And now you came and people are saying Anisha. सो ती म्हणटा जेलसी जावंक जायना. पूण ती म्हणटा सपोज म्हणटा आपूण देवाचें उतर दिवन तर एक 1000 लोक आमकां सोल आमकां मेवता जाल्यार आयज म्हणटा आमची भाव भयणां वाडलीं. जायत्यो सिस्टरी न्यू सिस्टरी येयल्यो देवाचें उतर परगोडटा. लोकांनी दुसऱ्याय सिस्टरींक पळयलें आनी आतां 10,000 1000 आहलेले ते 10,000 20,000 आमचे मल्टिपल जायत गेले. कितले सोल, ही खुशालकाय न्हू स्वर्गींच्या राजाक. ती ते म्हणटा सपोज जर आपणें कुड्डेपणां केलीं, देवाचें जें एनॉयंटींग आहा, जी मागणी आहा म्हजे वरती, आपूण म्हणटा ती कट करता. एक कुड्डेपण देवा थंय येता ना, कोणा थंय येता?
सैताना सान येता न्हू. सो ती म्हणटा सपोज आपूण कुड्डेपणान गेली, जेलसीन गेली जाल्यार आपूण आपणाचेंच एनॉयंटींग कट कोत्ता म्हणटा. पूण तिच्या भितर कोण जियेता? पवित्र आत्मो जियेता, जेजू जियेता. ही सगळी मोहिमा कोणाक? आयज 10,000 येताले, फाल्यां लॅक्सान क्रोजान आमी सोल्स घेता भितर. जितली मनशां वाडली तितले सोल्स वाडले जाल्यार ही सगळी मोहिमा कोणाक? देवाक. सगळी मोहिमा जेजू. कित्याक जेजू फकत तिका आनी म्हाकाच लागून खुर्सार मरोंक ना, तुमकां जण एकल्याक लागून मेला. आयज आमी तर हांगा रावन देवाचें उतर परगट करूंक शकता, फाल्यां तुमी हांगा उबे रावन देवाचें उतर परगट करूंक पॉसिबल आहा. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. सोजमता Maybe many of them were thinking, I am here for so many years in the ministry. Why not me? Why she? जायती जाणां म्हणूंक शकता आमी वर्सां काडलीं, कितलीं वर्सां आमी हा ह्या मिनिस्ट्रीन हा, जावं आमी देवाच्या उतरान हा, पूण हे सडनली. आनी सोच सांगो, हे क्वेश्चन्स म्हाका येयले. दोगा तिगांनी म्हाका विचारलें, गेल्या वर्सा तूं नेल्याडी आहलें न्हू देवाच्या उतराक, आयज तूं हें कोहें पावलें सारकें उतरान भितर आनी टिमीन पावलें. जायतीं जाणां म्हाका विचारलें, जायते क्वेश्चन येयले म्हाका. विचारता लोक डायरेक्ट येवन म्हाका विचारता. पूण हांव म्हणटा ही देवाची मोहिमा, देवाची कृपा. दीस इज अ ग्रेस ऑफ गॉड विच कम्स थ्रू फेथ. Hallelujah. Grace is there, but it comes through my faith also. Thank you, And the faith is also, it's not my effort, it is a gift from God. काल आमी शिकल्या हो भावार्थ पासून देवाचें देणें आमकां. आमचें काम फकत सोत मानून तें देणें घेवपाचें. सगळें दिल्लें हा आमचो भावार्थ. आतां हांव म्हणटा आमचो भावार्थ, पूण तो भावार्थ पासून देवाचें देणें आमकां. फकत हांवें सोत मानूंक जाय. कितें देवाचें उतर बरयलां पळय तें. देव पार्शियल ना, देव सगळ्यांक इक्वल आहा. That's why the early Christians saw the glory of God, what we were not seeing. ताका लागून जे आमचे पयलींचे आदले चर्च आहा पळय, डिसायपल्स इन दोज डेज, इन अर्ली चर्च पळय आमची पयलींची हें आहा न्हू, ते एका एकवटान आहले. कित्याक तेंचो मोटीव आहलो देवाक मोहिमा आनी देवाचो गॉस्पल सगळ्यांक थंय पावपाचो. ते आपणाचे सेल्फीश हितून नाहले. In Mark 9 and Mark 10 we see, I'm not going there, the disciples are fighting and saying, who is the leader? ते पयले जेजूची मोहिमा जावचे पयले ते चिंत्ताले लिडर कोण आसतलो, हांव हो जागो घेतलो, हांव लेफ्टान रावतलो, हांव रायटान रावतलो, हे करून ते झगडटाले. And Jesus saying, the one who is the servant of all is the greatest among all. आनी जेजू म्हणटा जो निमाणो आहा तो पयलो म्हटलेले हा न्हू, जो सर्वंट इज इन कोंकणी चाकोर. जो चाकोर पळय आसतलो न्हू, चाकराचें काम कितें? येस सर दुसऱ्यांची सेवा करप. सेवा करिना I can do outside seva nicely. See, you can be outside, your action can be correct. Now somebody can be extremely sick at home and I can wash that person, clean the person, bathe the person, feed the person, but in my heart I can say I am doing all these things, nobody else. Yes, grumbling. Yes. It is not your service in your action, it is being a servant in your heart that qualifies you. Condition. सो आतां आमी हांगा कितें शिकता, जायतीं जाणां भायल्यान जायते एक्शन करीत, कित्याक आनी ऑप्शन ना न्हू. सपोज घरान कोणूय सीक आहा आनी तुका ऑप्शन ना, सो तुका करचेंच पडलें. आनी जेन्ना तूं जितली सेवा करता एट द सेम टायम आमी रडटा, म्हाकाच कित्याक दुसरे भाव येना, दुसऱ्या भावांच्यो बायलो येना, म्हाकाच कित्याक जायना. आमच्या फॅमिलीनी हे सिट्युएशन, घरान सपोज एक माय पायक दोग चेडे आहा, एक सेपरेट रावता, एक माय पायक घेवन रावता, आनी वो रावता तेका आतां करचें पडलें. तो ग्रंबल करून म्हणटलो तो येयना, तो सेपरेट रावला, हो पळयना, ग्रंबलिंग करून हे देवा थंय पावता ना. चाकोर म्हणजे कितें? काळजान सान सेवा करप. काळजान सान कितें पळयलां देव, कितें पळयता? काळीज पळयता. सॅम्युएलाक कितें म्हणटा? तूं भायल्यान पळयता पूण आपूण काळीज पळयता. आतां काळजान सान भितरल्यान मनान सान तर आमकां कितें जाता, हो येयना, भाव येयना, बायल येयना, कोण येयना, म्हाकाच करचें पडटा. आनी तर सेवा केली ती पावन जाता? जायना. जातली ना. सो हार्ट कंडिशन. You know, I always say God is raising a generation, this generation, where we are going to see what the early church saw. But Amen. we will never see if we don't develop a heart condition of selflessness. Sister, If we will never see the glory if Christ is not in the center. You know, whenever I go and see and study the history, and when I see revivals happening, great move of God happening, I did not see one single person, but I see people who made Jesus as the center. That's what happened in the early church, that it was not about Peter or Paul. The Corinthians were calling that.
If you see the church of Corinthians, they had always divisions. And they would say, you are of Apollos, I am of Paul. And Paul would come and he would say, is there any disunity in the body of Christ? It is not about the person. It is Christ. No matter whether my name comes or your name comes or his name comes or she is appreciated or he is appreciated, he is in the limelight. There are people who are working here. You would have not even seen them on the pulpit. But if we are having everything here so good, the people whose face we never see. And I'm so joyful to say each person who's working here is talented differently. One person is talented in preaching, one person is talented in organizing, one person is talented in praying for us, one person is talented in doing the technical thing. And each one has each different potential. One person is recognized, the other one is not recognized. One is appreciated, one is not appreciated. Doesn't matter. Because it's not about me, first of all. It's not I, first of all. It is about Christ. As long as Christ is exalted. And if we come as a body together. And I'm believing a generation which is not having this mindset of the world. The mindset of the world is to compete. How can I become? How to use the scripture so that I grow, so that my ministry grows. How can I operate in the gifts? How can I get a fame? That's wrong. You know what should be my prayer? Lord, even when you take to that heights, help me so that I don't put me in the center, but you are always in the center. Lord, this is my prayer, that people don't recognize me, but they recognize you. That's exactly what Paul said. I decrease and he increase. Lord, let not me pull people towards me. And that will happen when the body of Christ comes together. And when I see somebody else, my brother or my sister, exalted above than me, it should give joy for me, because now it's not about the person, it's Christ. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And if we have that mindset, and if we are going to work together, we will see the glory of God like never before. Because now Christ is in the center, not a person. Thank you, Jesus. Yes. ओके. सो आतां आमी जेन्ना आमच्या जिवितान आमी देवाचें उतर शिकता, जायत्या जाणांक आमकां चिंतना येता, शिकल्या उपरांत हांव प्रीच करता, शिकल्या उपरांत म्हजें हें कॉलिंग आमी डिसायड करता, पूण हें आमचें डिसिजन न्हू, हें देवाचें डिसिजन. देवान आमकां एकल्याक एका गुणान आमकां एके भाशेन केल्या. सारकें भांगाराचें काम फकत भांगारूच कहें न्हू, डायमंड आनी भांगार मिक्स जाता ना. सो पूण दोगांयकूय एक डिफरंट हितून एक तेजो कॅरेक्टर आहा. सो आमच्या जिवितान पासून देवान आमकां एक भाशेन आमकां तयार केल्या. पूण ही तयारी आमची सोजमणी येवपा खातीर आमी देवाच्या उतर वाचूंक जाय. जितलें देवाचें उतर वाचता, सोजमता, काळजांसान देव आमकां रिवील करता म्हजें काम कितें, म्हाका कसल्या कामाक देवान म्हाका हितून काडला, हें मागीर सोजमणी येता. दुसऱ्याक पळोवन आमी म्हणोंक जायना तो तर प्रीच करता, म्हाकाय प्रीच करूंक जाय, तो तर त्या कामान बरो हुशार आहा, सगळें बिलिंगाचें करूंक म्हाकाय तेंच जाय. सो दुसऱ्याक पळोवन आमी डिसायड करूंक जायना, आमची मनान आमी येवजण हाडूंक जायना, तो करता तेंच म्हाका जाय, हें करता तेंच म्हाका जाय. सो ट्रान्सलेशन इज नॉट एक्झॅक्टली सेम सिस्टर, बट आय एम प्रीच प्रीच गॉड. सो दुसऱ्याचें आमी पळयता, पूण आमी चुकता देवाचें उतर आमकां कितें शिकयता. आमी चुकता आमचो सेंटर, आमचो फोकस कोणाचेर आहा. सो जोरी तर हांव हांगा देवाचें उतर प्रीच करता, हांव तें जेजूक परगडटा. जोरी तर हांगा कोण किचनान काम करता, तोय जेजूक मोदेकात दवरून आपूण जेजूच्या वावराक, जेजूच्या उतराक जो कोण आयला ते जेजूच्या कामा खातीर तो तें काम करता. भयण आमची जावं ब्रदर, भयण आमच्या कॅमेराचेर सिस्टमाचेर कोण आहा, गोडेक देवाचें कॉलिंग तांकां ते भाशेन आहा. सपोज ती तर थिंगा तें सिस्टम तर सारकें हँडल करिना, आमकांय हांगासर हिंगा घालपाक कोण ना. सो ही आमी एका वाठारान आमी एके भाशेन देवान आमकां इचल्या एका
म्हणजे आमकां गुंतून आमी एक पासून तर एक एक बीड्स आसता न्हू नेकलेस बीन बीड्स आसना ते मोतयां पर्ल्स एक सुटलो जाल्यार कितें जाता सगळें शिपडटा सो तें जॉयंट आसूंक जाय पूण सगळ्याचे एके भाशेन आमचे कॉलिंग्स सो पूण आमी दुसरो करता तेंच करूंक सोदलें आनी हांव ह्या ग्रुपांतलें हांव त्या ग्रुपांतलें आमी जाता न्हू जायते भाशेन कोरिंथकारांचे हितून पासून चिटीन म्हणटा सिस्टर थोडी म्हणटा पूण पॉलाच्या सायडीन आहा थोडे आपोलोस म्हणटा थोडे आनी कितें पूण आमकां सोजमणी येयना आमी एकल्याकूच रिप्रेझेंट करता आमी एकल्याचेच एम्बेसिडर कोणाचे जेजूचे आमचें काम कितें आसूं न्ही आमचो सेंटर कोणाचेर आहा आमचो फोकस कोणाचेर आहा आमी कोणाक वयर उबारता आमी कोणा पासत जियेता आमी कोणाक पोरगोडटा कोण तो जेजू आमचें ध्यान तर शिफ्ट जालें जेजू वयल्यान म्हजेर जायतीं जाणां वयर सरता हांव कित्याक ना कितें केलें हांवें सैतानाक रीग दिलो न्हू जिवितान काळजान मनान सगळ्याक हाडलो तेका कोणी तो दुसरे भाशेन खंय आनी खंय वयर सरता आमकां कितें जाता तांकां कित्याक म्हाका कित्याक ना कितें जाता कंप्लेन जाली ना इज्रायलान कितें जालेलें ती इजिप्टानसान भायर सरली कितलीं वर्सां लागलीं तांकां 40 years कित्याक लागलीं देव तयार करी फ्रुटां देव तयार करी जमीन रेडी नासतनाच म्हणलेलें 40 वर्सां तुमी रावा मागीर तुमी वसा म्हणलेलें सगळें रेडी आसलें कितें जाल्लें कंप्लेन्स सो आमच्या जिवितान आमच्यो कंप्लेनी जेन्ना कॉमेस जाता न्हू तेका आहा म्हाका ना तेका आहा हें कित्याक तशें कित्याक हें म्हाका नाका म्हाजें हेच भशेन जावंक जाय तो म्हणटा ताजें तेच भशेन जावंक जाय गे झगडी तो हें चलता देवाच्या राज्यान आमी चाकोर कशे देवाचे जो कोण उतर देवाचें म्हणटा जितलो मनीस खालतो हंबल रावता तेका देव वयर उबारता पूण आमी ह्या संवसारान दुसऱ्यो गजाली पळयता आनी आमी तें खालतेपण विसरता सजमले थँक यू जीसस Thank you, Jesus. Okay, go to Philippians chapter 2. Put from verse number 1. One of my favorite verses. Praise God. Hallelujah. Put the title. Christ's example of humility. If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies, fulfill you my joy, that you be like-minded. What is Paul saying? That's the key. Like-minded is to have the mind of Christ. And what is the mind of Christ? The mind of Christ doesn't think about its own self. Praise God. I always think, Lord, people see me opening blind eyes, people see me opening deaf ears, people see me, laying hands and people getting delivered, demons coming out. But I know it's not me who's doing it. I'm only acting. Means I'm only laying my hand by faith, but it is your power that you have given me. It is you who's doing it. It is you who's healing that deaf ear. It's you who's opening the blind eyes. It is your power that is flowing through me. But God works in such a way that He doesn't show Himself. He works through us. Yes or no? That's God's character. Even when Jesus was born, it was not revealed to the kings of this country, it was revealed to the shepherd man. That's God's nature, that's His personality. Even when He resurrected, He did not reveal Himself to the king and to the soldiers who mocked Him and asked Him, where is your God? Now you said, no, you are the Son of God. Come on. He did not show it to him, but he revealed himself to Mary Magdalene. Hallelujah. Hallelujah. That's God's personality. We could see God's glory everywhere. We could see His creation. We could see how amazingly He created us. We could see, but we can't see God. Yes or no?
Actually, we should see him. He should reveal himself, and every day we should worship him. But he is very, very subtle. He's very humble. Yes or no? And many times we take credit. I worked hard, my money, my sweat. Where did your brain come from? He created. Where did that idea came from? He created. Where did the talent came from? He created. You know, somewhere I heard, a man challenged God and said, I can also be like you. Then God said, okay, create your own. So he took the mud. And God said, that's my mud. You create your own mud. Nothing is of us. But how much do we boast? How much do we compare? How much we compete? And that's what Paul is saying, fulfill you my joy, that you be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. This is the key for revival. You know why we don't see revival? Because we don't see this. The day we see this in the body of Christ in the church, we will see the glory of God. We will see the book of Acts coming real in our life. Because now it's not about you and about me, but it is all about Christ. Put the third verse. Let nothing be done through strife, offense, strife, anger, bitterness. I'm working so hard. I'm in the ministry so many years. Now my name is not called, your name is called. When I look at her, what is coming inside? Love. Love coming? Yes. Love coming? Compassion coming? Yes. How you feel you're in your house or in your workplace or in your church? You are the one who did everything. At end, everybody is, when they give that Thanksgiving, everybody's name was mentioned. You are the main person and your name was not called. Happens many a times. Yes. The main person is always left. Usually we think when I'm angry or when I'm bitter or I'm in strife or I'm in offense. You know what is offense? Offense is my negative reaction to a person's comment or to a situation. You know why I'm bitter? Why I'm angry? I would say because he did this to me. Because they used me and threw me. Have you heard that? Do you have any sayings in Konkani? दुसऱ्यांक आमी कितें तें काम जालें वयस मेलो. Say that again. काम जालें वयस मेलो. After the job is done? They forget. They will use me. Everything I do, they use me. After everything I do, then they forget me. I'm only used. I think it happens only in my state. काम जालें वयस मेलो means. Say on the mic properly, yaar. Important things you are not saying on the mic. These are important. Can you look at their face? Everything is going inside. Praise God. Good way? Okay, yeah. Calm zale always mellow means, sister, what I believe, correct me if I'm wrong, okay? When we go to the doctor, we go with a sickness, right? So when we take the medicine, we come home. After taking the medicine, we are getting well, then we don't go to him again, no? So calm zale, always means a doctor. So the work is done. So why do I have to go to the doctor now? It's done, no? Okay, so what I'm saying is, I got now. People are, I'm not talking about the other person, I'm talking about me. Whenever they want me, only when they want that help, they will call me. When they don't have a need, then they forget me.
That same comes ale voice mela. Correct, no? Related, yeah. So I'm only wanted when you have a need. Need. When your need is not there, I'm Just forgotten. forgotten. Now what happens to me? Bitterness comes. Next time, no, I am not going. Let them suffer. Doesn't happen in Goa? Happens everywhere. Huh? Okay, complete. It's okay. If she's preaching the word, it's enough. I don't want all those things. You preach. So it's only this one. No need Hallelujah. additional. Hallelujah. Does it happen? Yes. Now, when I think people are using me, am I angry? Don't say no. Yes. When I feel in company, I'm getting only this much salary. My manager is getting that much. He's sleeping. So let him work more. I am working more. Happens? Yeah. Brandon? Yeah? But I am only paid this much, no? I am doing all the hard work. But who is getting the appreciation? Martha is saying, I am doing all this. Who's getting? Mary, simply sitting. Is Martha offended? Yeah. Yes. Now, somebody will say, correct, no? That person treated me. You don't know what that person did. I did so much. Now, I am saying, I am angry, I am bitter because he did this to me, or she did this to me, or he treated me like this, or she treated me like this. Correct? But the word of God says, you are angry not because what the other person did. You are angry or you are bitter, you are in offense because there is pride in you. Yes. I'll give an example. You know what example I'm giving? You don't know. Okay. A person has a wound. Not you, huh? Don't worry. A person. A person has a wound. Okay? And there is pus inside. What is inside? Pus. Now, example. There is pus inside. And I press. What happens? Pains. Is it paining because of my press? Or is it paining because of the pus? I'm saying, I'm angry because she pressed me. But you're not angry because she pressed you. When you pressed, you realize there is pus inside. It is the pus that is causing the pain, not the press. Means what? You are bitter because what is inside of you, not because of what the other person did. Yes or no? Yes. Do you think David was angry with his brothers? No. No. But did he have every opportunity to be angry with them? Yes. Because he knew my promotion doesn't come from my brothers, but it comes from my God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. You are thinking you are in this condition because of this person. Now David's brothers are thinking, I am here like this because of Samuel. If Samuel would have anointed me, I also would have been king, no? You are not there because of the person in authority. You are there because of your own heart condition. Yes. What about Joseph in the Old Testament? He could have said, no, because of my brothers, I was sold as a slave. Because of my brothers, because of my father, because of this, because of that, because of my master, because of my master's wife. I'm in the prison. Can he say? He had every chance to say. But was he bitter? No. If he would have been bitter, it is not the press from outside that makes you angry. If a person should be very bitter, then Joseph shouldn't be bitter for what the master's wife did to him. Joseph should have been bitter for what his brothers did to him. But he was not bitter. Why he was bitter? He knew that his future
is not decided by his brothers, but God had a future and he had to agree with that what God had and believe. Nobody can stop what God has for you, but you can stop what God has for you. In fact, when somebody comes and presses you, it's time for your promotion. Praise God. Thank you, Jesus. If somebody is going to come, and somebody is actually jealous of you, and somebody is seeing you and seeing at your promotion and coming against you, if you are bitter, then it shows there is pus inside. You have to clean that pus through with the word of God. But if somebody is coming and pressing you from outside and jealous of your promotion, it's time actually for you to go from one level to another level. Glory to glory. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. I don't know. That's how the kingdom works. If you understand how the system works, when somebody comes against you, you will begin to rejoice because you know it's time for your promotion. Thank you, Jesus. Honestly, I tell you, in my life, I saw promotion not when everything went best. In my life, promotion, I began to see when I saw everybody, or not everybody, when things started to come against me. Even there were some times that I was instructed, you're not supposed to preach, you're not supposed to take the mic, you're not allowed to preach the word of God. But even at that time, my focus is not on preaching. I've told Papa many times, my focus is not on preaching. I've come here to learn. I want to know Jesus. But every time there was pressure, I always saw promotion. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But whether you see promotion or you don't see promotion, no problem. Ultimately, it's not about me, it's about Christ. Yes or no? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. You can say, I'm angry. You don't know what she did to me. You don't know how I am used. I'm coming here, I'm doing this, I'm doing that, and nobody appreciated me. Nobody is, people are partial, people are like this. Can we be bitter with people? People are selfish. People just use us and throw us like use and throw. Can we? Nobody can use and throw you because God looks at your heart. If that was the case, then David would have never been the king and Joseph would have never been the governor. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's why the scripture says, let nothing be done through strife or vain glory. If I'm angry, if I'm bitter, if I'm in offense, if I'm bitter and I'm crumbling and that has happened. And we get so irritated why people treat us like this. Yes or no? Are we angry with people? Are we angry with our leaders or people in authority? Are we angry? Are we bitter? They are not the one who can stop you. It is your own offense, your own bitterness that has stopped you. It is not what people do outside. If there is bitterness in my life, then there is pride in my life. Because I'm not trusting God. I'm trusting my situation. I'm trusting what is happening now. I'm focusing on the seen, not the unseen. Hallelujah. Hallelujah. That's why, which scripture it is? Proverbs 3:10, I think. It says, only by pride comes contention. Yeah, I think Proverbs 3:10. I'm not sure. No, not 3:10. 10:3? No. Can you see that verse? Only by pride comes contention. Proverbs. Praise God. So by the time we'll translate. Yeah, translate. Okay. Philippians 2, chapter 1 and 2. तुम्ही पळयला न्हू स्क्रिप्चर
सो आतां दुसरें सोदता बट तितून आमकां कितें म्हणटा आमचे काळजान सपोज बिटनस आहा स्ट्रायफ आहा हें देवा थंय येता देवा थंय येता ना देवा थंय कितें येता मोग येता एकामेकाक आमी वयर काडटा वो काडना जाल्यार सिस्टर म्हणटा जेन्ना जायतीं जाणां वयर सरता आपणाकीन फुडें पावता तिच्या मनान पॉसिबिलिटी जावंक शकताली मनशाच्या स्वयंपान आसलेली जाल्यार जेलसीची पॉसिबिलिटी आसली सारकें पूण तिच्या मनान जेजू हा काळजान जेजू हा ती म्हणटा आपल्याचें मन जावन आसा जेजूचें मन सारकें ती जेन्ना दुसऱ्यांक हात दवरता ले हँड जाता आमकां बायबल शिकयता न्हू जेन्ना जो कोण सोत मानता तो पिडेवंतांचेर हात दवरी जाल्यार पिडेवंतां बरी जाता वो जायना त्या भावार्थ्यान त्या विस्वासान सिस्टर पिडेवंतांचेर हात दवरता तेन्ना लोक बरो जाता हो सगलो मोहिमा तिका वयता जेजूक वयता तिच्या भितर कोण आहा जेजू आहा सो जेजू उदेशी ती पिडेवंतांचेर हात दवरता कित्याक उतर आमकां तें शिकयता पिडेवंतांचेर जेन्ना जो सोत मानता मनीस आसता तो हात दवरीत जाल्यार पिडेवंतां बरी जाता त्या जेजूच्या उतरान त्या जेजूच्या मनान ती पिडेवंतांचेर हात दवरून पिडेवंतां बरी जाताली ही सगली मोहिमा वयता देवाक देव आमचें कितें पळयता काळीज पळयता आनी ह्या काळजाच्या कंडिशनाक लागून ह्या आमच्या काळजाचे परिस्थितीक लागून खरेंच देवाचेर थरलेलें आहा म्हणून आमकां ही देवाची मोहिमा दिसण्यान येता सपोज काळजान आमच्या सारकें ना गडबड आहा काळजान संवसारी वस्तू आहा आनी आमकां करूंक जाय कित्याक हांवें केलें हांव कोत्ता हांव पेकोवणी दिता थोड्यांचें तोहलें आसता न्हू थोडीं जाणां केन्ना उगडास नासतना म्हणटा हांवें हात दवरलो आनी ती बरी जाली तुवें हात दवरलो तें बरें आहा कित्याक देवाचें उतर म्हणटा पूण बरी कोणेन केली जेजून केल्या पूण आमी चुकता केन्नाय आमी मोहिमा आमकां घेता आमचें नांव आमकां जाय तेणेन म्हाका सोजमणी दिली पूण तेज्या वरसून कोण उलयता आमचे कडेन देव उलयता आनी जायतीं आमकां एग्जाम्पलां सिस्टरीन दिल्या जेन्ना जेजू जल्मलेलो तेन्ना जेजू सगल्यान पयलीं कोणाक दिसती पडलो गोरवां राखण्यांक शेतान आसलेले गेले न्हू ते पळोवपाक आंज बडवो दिसलो ना तांकां जेजू जेन्ना जल्मला आमचो सोडवंडार जेन्ना जल्माक येयला तेन्ना सगल्यान पयलीं गोरवां राखण्यान खालती मनशान गोरवां राखण्या म्हणजे सारकें सकल न्हू व्हडलो किंग येयलो पळोवपाक ताका सुरवातेक कोण येयलो जेन्ना आमचो सोडवंडार जल्माक येता तेन्ना एक गोरवां राखणो दोग जाण वयता आनी ताका पळयता तसोच जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो कोणें पळयलो जेजू गेलो न्हू सारको देव टेंपल तांकां दाखोवंक फारिसेवांक दाखोवंक गेलो न्हू पळय हांव देवाचो पूत न्हू म्हाका मारलेलो तुमी आतां हांव जिवन जालो गेलो दाखोवंक प्रूफ करपाक गेलो ना कोणाक दिसती पडलो मारी मागदालाक आनी ती मारी मागदाला तिच्या जिवितान तुमी जाणा ती कशी आहली ती तिचे वयले कितले मेळे ओतमे जेजून काडलेले सारकें पूण इतली ती जेन्ना जेजून तिका निवळ केली जेन्ना जेजून तिका तिजे वयले मेळे ओतमे काडलेले ती जेजूक सदांच खालती रावली जेजूच्या मोगान ती रावली आनी आयज आमी तेंच करूंक जाय आमचें ध्यान आमचें मन आमचो फोकस आमी केन्नाच चुकोवंक जायना कितेंय जावं आमच्या जिवितान आमी जें जिवीत जियेता जेजूक लागून समज तर हांव उतरांनी म्हणटा जेजू म्हज्या भितर तुमकां सजमता फास्ट जाता सजमता फास्ट जायना न्हू सो जेन्ना आमी म्हणटा जेजू म्हज्या भितर जियेता जाल्यार म्हाजो फोकस फकत जेजूचेर आसूंक जाय जेन्ना तिणेन जेजूक आपल्या जिवितान आपणायलो तेन्ना तिणेन आपल्याचो सोडवंडार आनी आपल्याचो धोनी म्हूण ताका विस्वासान मानून घेतलो आनी तीच जेजू मरोन तीच थिंगा येताली वयताली थिंगा वयताली येताली इतलो तिका जेजूचो मोग आसलो कित्याक तिका सोजमणी येयलेली हो खरेंच देवाचो पूत म्हणून सो मातशे वेळाक आनी तिणेन सोत मारलेलें कित्याक जेजून सांगलेलें न्हू तिणेन सोत मारलें तिका जेजू दिसती पडलो तो वचोन खंय व्हडले फारिसेवांक आनी व्हडले कोण टिचर्स आहले शिकोवपी व्हडले व्हडले जाणार आहलेले तेंच्या फुड्यान जेजू आमचो गेलो ना जेजू कोणाक बोगले येता बोगलेक कोणा फुड्यान येता जेजू हां खालती मनशा फुडल्यान कोणाचें काळीज खरेंच जेजूच्या मोगान बोल्ला जो मनीस आपूण खरेंच खालती रावता आनी आपणाक मात पासून हांव जेन्ना तो मनीस म्हणना फकत म्हणटा जेजू कितें जावता तुजे खोशे प्रमाणे जावं दी तूं जावन आसाय म्हज्या जिविताचो धोनी तूं जावन आसाय किंग ऑफ किंग राजांचो राजा जावन आसा कोण तूं जेजू सगळें तुजी खोशी जावन दी आनी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत चलोवन दी तूं म्हाका शिकय आनी तूं म्हाका शिकयता कोणा उदेशी पळयत वतम्या उदेशी शिकयना तो
शिकयता न्हू. सो जेन्ना आमच्या सेंटरान आमी फकत जेजूक थारायता, जेलसी, कुड्डेपणां, खुन्नाटकाय, नोसाय, आमकां असलें कितेंच आमच्या जिवितान येना. आतां कुड्डेपणांच न्हू, केन्नाय आमकां कितें जाता, आमकां दुसऱ्याक जाय तितलें आमकां जाय, कुड्डेपणांनी न्हू पूण म्हाका जाय. पूण ही चिंतनां आमकां आसता ती सारकी. म्हजो वांटो कितें आसा, म्हज्या जिवितान देव म्हज्या गुणां प्रमाणें, म्हज्या करण्या प्रमाणें म्हाका देवान कितें फावो केलां तें म्हाका येतलेंच, येवचें ना. पूण आमी विस्वासान रावंक जाय न्हू. काय सामकी उत्सूक जाता आमी, ना आमकां आतांच जाय, आतांच जाय, तेका मेळ्ळां म्हाका आयजूच जाय, तेका काल मेळ्ळां म्हाका कालूच जाय. असली आमकां चिंतनां जायना संवसारान. कोणागेर शेजाऱ्यागेर बरी कसली कार हाडली आनी आमची धाकटी आहा, आतां आमची चिंतनां कितें जाता, म्हाकाय तसलीच जाय. तेंगेर वयतली खबरो काडटली आनी खुन्नाट काय आसता तो मनीस कितें म्हणटालो, असली घेतली ही बरी न्हू म्हणून आयकल्या. तेंच्या मनान आमी कितें घालता, वायटपण घालता. ती बाबडी खुशालकाय नेईच गाडी घेवन येयला, म्हज्या कुड्डेपणाक लागून हांव वयता आनी म्हणटा असली घेतल्या, हिचे जायते कंप्लेन्स आनी जाल्यार चॅक करा, हिचे फॉल्ट्स जातले, हें जातलें तें जातलें. घालना आमी दुसऱ्याच्या मनान, हे बरेपणान घालता कुड्डेपणान घालता आमी, कुड्डेपणान. तेका लागून द फिलिपियन्स चॅप्टरान आमकां शिकयता, आमकां मन आसोंक जाय जेजूचें, काळीज आसोंक जाय जेजूचें. जरी तर हांव म्हणटा म्हज्या उतरांनी जेजू म्हजे भितर जियेता जाल्यार म्हजी कोरणी जेजू भशेनूच जावंक जायी. जायतीं आमकां एग्जाम्पलां दिल्या आनी ब्युटिफूल एग्जाम्पलां हां, घेवया आमी सगळीं. एक 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 मनीस म्हणटा, एग्जाम्पल आमकां सिस्टरीन दिला, एक मनीस देवाक म्हणटा चॅलेंज दिता. वॉट इज चॅलेंज रे? दॅट इज हिंदी. चॅलेंज दिता, कळ्ळें तुका? एक चॅलेंज कोत्ता. आतां चॅलेंज कोंकणीन तुमी सजमली न्हू चॅलेंज, प्रेज गॉड. ओके, चॅलेंज दिता आनी म्हणटा आपणाक जाय म्हणटा देवाकीन वयर आपूण जातलो म्हणटा तो, आपणाक जावंक जाय म्हणटा. आनी तो देव म्हणटा तेका ओके कर तुजें. संवसार कोणें घडला? देवान. कसो घडलो? शिकोंक ना आमी? आं, उतरान? उतरान म्हणजे हां, संवसार घडलो देवान आपणाच्या उतरान. माती सगलें कितें हां दिसती पडटा तितलें देवान कशें घडलें आपणाच्या उतरान. आतां हो मनीस येयला आनी म्हणटा देवाक चॅलेंज कोत्ता, आपूण आपणाक जाय तें आपूण कोत्तलो म्हणटा. देव म्हणटा कर. तो वयता आनी मातयेक हात घालता. देव म्हणटा ती माती म्हजी. आं, देव म्हणटा ती माती म्हजी, हांवें केल्या म्हणटा ती. आमी देवाक चॅलेंज करूंक जाता? देव म्हजे भितर तर हांव घेवन जियेता जाल्यार हें सगळें म्हजें न्हू, पोतून म्हाका आनी रिक्रिएट करूंक जाय नाका. हें सगळें म्हजें न्हू इनहेरिटन्स. देवा जेजूच्या हातींतलें म्हजें. आतां जेजू म्हजे भितर तर जियेना जाल्यार डिफरंट केस. जाल्यार म्हाज्यान म्हणूं येता चॅलेंज करूंक, म्हाकाय करूंक जाय म्हजो संवसार. जाता करूंक? जेजू आमच्या भितर जियेता न्हू. सो हें सगळें कोणाचें? आमचें. आनी एक एग्जाम्पल, जायते एग्जाम्पल हांवें बरयला, थँक्यू जिजस. ही कित्याक लागून आमी एग्जाम्पल्स घेता समजता तुमी? एग्जाम्पल्स आमी कित्याक घेता? आतां आमी बायबल आखो फास्ट टक 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 वाचलो गेली, समजतली ना. जेन्ना आमचे पर्सनल लायफाचे, प्रॅक्टिकल लायफाचे आमी एग्जाम्पल घेता न्हू, तेन्ना आमकां ही सोजमणी येता. आनी हांवूय म्हज्या जिवितान हें शिकोंक पावलें. देवाचें उतर थोडी टिचिंग्सां जायत घडये वर्सां भितर तुमी जाणा, थोड्यांक कितलीं वर्सां जालीं टिचिंग्स आयकता पूण बदलावणी येयना. कित्याक फकत आयकता, बदलणी नवसरणी जायना. पूण जेन्ना एक मनीस खरेंच नवसरणी आपल्या जिविताची करूंक सोदता न्हू, देवाचें एकूच उतर आमकां पुरो, आमच्या काळजाक एक टच मेळपाक. समजता? इट डिपेंड्स हाव आय रिसीव द वर्ड. ते थोल्लेलें हांव कशे भाशेन देवाचें उतर घेता. परिस्थिती आमच्या जिवितान आमकां जायती दाखयता, आमकां जायते सिट्युएशन आमकां दिसती पडटा. पूण जरी तर त्या टायमार तो स्क्रिप्चर देवाचें उतर म्हाजे कडेन उलयता, जेजू म्हणटा कसले परिस्थितीन हांव आहा न्हू तुज्या सांगाता. तूं दर्यान चलता, तूं मोडान चलता, तूं खूंय तुफानान चलता, उज्यान चलता पासून जाल्यार उज्याक भियेनाका. कित्याक? तुज्या सांगाता म्हजीं पावलां आहा. आनी आमी कितें म्हणटा, आवय तुफान येयलें, आतां कितें करया? धांवया तुफाना कडल्यान. आनी जेजूक थिंगाच सांगता तुफानान आनी आमी भायर धांवतात. धांवना? धांवना. जेन्ना इगोर्जेचें आमकां दिलेलें जायते पावटी जायतीं कार्यां जाता आमच्या इगोर्जेनी. जायना कोल्ले हे मेंबर्स ते मेंबर्स, ही मिटींग ती मिटींग, जायतें कितें कितें जाता. वो वावर तो वावर, कितले वावर जाता. संडेचें एकूच जायना, थ्रू आउट द वीक कितें ना कितें आमचें चालूच आसता म्हणून हांव जाणा, कित्याक म्हाका येता तें इन्फॉर्मेशन. पूण आतां आमकां सद्याक टायम ना. थँक्यू जिजस. सो कितें जालां, जायतीं कार्यां आसता. एक 10 जाणां ग्रुपान आसता जाल्यार तातूंतलो एकलो कोणूय लिडर आसतलो. सगल्यांक फोन मार, इन्फॉर्मेशन दी, सगळी तयारी कर, हें हाड तें हाड. आनी बाकीचीं 9 जाणां आहा तीं फकत हाजरी दिवपाक मागीर आसना. पूण नांवां कोणाचीं आसता? 10 जाणांचीं. आनी केन्नाय कितें जाता, गडबड जाता, कितें जाता, घोडेक आतां तुमचें नांव
मेन लिडर तुमी आख्खो वीक तुमी वावर करता ते एका आयताराच्या कार्या पासत सजमता तुमकां काय दुसरें जाय थँक्यू जिजस जाल्यार आमी एका आयतारा पासत आमी आख्खो वीक एक लिडर 10 जाणांतलो एग्जाम्पल 10 जाणांतलो एक लिडर सगळें काम करता आनी निमाणें जेन्ना आयतारा जेन्ना पळय मेन कोण आहा तो जेन्ना नांवां वाचता सगल्यांक दिनवासता आनी ते 10 जाणांतलीं 9च नांवां आहा आनी कोण लिडर आहा ताचेंच नांव ना कितें जातलें लिडराक फुडल्या आयतारा ना दिसता मागीर आं प्रे सर्विसाक ना न्हू जायना वसोन घारा सांगतलीं अशें जालां म्हाजें सगळें नांव ना सगल्यांचीं नांवां वाजलीं कोण कोण केन्ना डोनेशन्सूय दिता तेकाय नांवां वाजना थोड्यांक जायना मागीर इतलें दिवन कितें फायदो नांवूच काडूंक ना दुसरे फावटी नाका हो कोण उलयता आमचे कडेन आमकां जाय मान ह्या संवसाराचें पूण जितलो मनीस आमी मेन हेचेर आमी आमचो हेतू कितें शिकोवंक आमी मेन शिकता हाजेर कितलो आमी आमच्या जिवितान खालती रावता तितलो देव आमकां वयर उंच उबारता आमी सगळे जायतीं एग्जाम्पलां आहा आमी 50 पासून तर एग्जाम्पलां घेतलीं आनी सोजमणी तर आमकां येयना 100 एग्जाम्पलां घेवन पासून फायदो ना पूण एकूच एग्जाम्पल आमी तर जरी घेता आनी त्या एका एग्जाम्पलान तर आमी तर सोजमता आनी जेजूक आमचो पयलो वयलो जागो दिता आमचें जिवीत आयज हांगा आसलेलें देव उबारून आमकां हांगा काडटा पूण हें आमी हांगा सोडल्यान हांगा पावोंक आमकां जायना आमच्या जिवितान जावं वर्सां लागता जावं आख्खें लायफूच काबार जालें आनी कांय ना हें कित्याक लागून जाता कित्याक म्हाज्या मनान आनी म्हज्या काळजान पळय ही चिंतना आहा ती एक ना हांव काळजान दुसरेंच चिंत्ता आनी मनान दुसरें चिंत्ता आनी उलयता तिसरेंच गोंदळ न्हू हो सारको जातलें हां जोझफाचें एग्जाम्पल आमकां सिस्टरीन दिलें जोझफ केदो हो आसतना तेका तें देवान सोंपोन दिलेलें पूण तेणेन आपणाचें जिवीत इतले ताणें त्रास भोगले जिवितान तुमी जाणा आसतलीं जेनेसिसाचेर आहा तें सगलें जोझफाची स्टोरी इतले तेका त्रास जाले तेज्या भावांनी तेका इजिप्तकारांच्या हेका इकलो तेका असले दिलो तेका तेज्या पांयक ना कोवता हां तेज्या जोझफाच्या पांयक ना कोवता तेका इकलो तो गेलो आनी वयल्यान हेंच्यांनी येवन सांगलें तो मेलो कितली व्हडली स्टोरी घडयली तेजी कितले त्रास ताणें भोगले जेलीन तो पडलो कितलीं वर्सां तो थिंगा भितर रावलो पूण ताणें होप सोडलो होप इन द सेन्स आपलो फोकस सोडलो तेजें ध्यान आसलेलें फकत देवान तेका पळय कितें दाखयलेलें तेका खबर नासलेली तो गव्हर्नर जातलो म्हणून इजिप्टाचो झाड आसलेलो तो तेका सारकें पिक्चर दाखयलेलें तूं मागीर जेलीन आसतलो मागीर तुका अशें टॅम्पटींग जातलें मागीर ती तुका ही तुजेर ब्लेम घालतली ती फेरोज वायफ मास्टर्स वायफ तुजेर ब्लेम घालतली तुका हें जातलें तें जातलें पिक्चर दाखयलेलें कांयच दाखोवंक नासलेलें गिव अप करूंक जातालें कित्याक म्हाका हें म्हणून पूण ताणें केलें आपलो फोकस ताणें हालयलो ना एक्चुली आमी पळोवंक वयची न्हू आख्ख्या बायबलान जोझफाची तर स्टोरी आनी आमी सारकी काळजान मनान सारकी सोजमता न्हू जाल्यार हें जिवीत जियोवपाक आमकां एकदम सोंपें आमी जेन्ना देवाचें जोझफाची आमी पळय वाचता न्हू आमकां तें वाचपाक एक स्टोरी कशी टक 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 वाचता हांव जाणा तेन्ना अशें जाल्लें ह्या वर्सांचें तेका हें जाल्लें तें जाल्लें पूण आमकां जोझफाच्या जाग्यार उबी करूंक जाय तेन्ना आमकां जोझफाचें सोजमोन येतलें तेणेन ताच्या जिवितान कितले कश्ट आनी त्रास भोगून मागीर देवान देव तेका तयार करी बेश्टोच कोणी ट्रेनींग नासतना सडनली उंचल्या पावण्याचें हँडल करूंक शकतलो ना आतां तो स्लेव कहो येयलो दुसरे दिसा देवान तर तेका गव्हर्नर केलो तेका कितें नॉलेज आहा कांय ना एक भांगार पासून बरे भशेन करून हाडटलो जाल्यार उज्यान पयलें घालूंक नाका उज्यान घालिना भांगराक ते भशेन आमच्या जिवितान पासून कश्ट येता कितें जाता दुसऱ्यांच्या हाजेर नदर मारया नाका सोजमोया की देव आमची तयारी करता आमची तयारी चालू आहा दुसऱ्याच्या बरेपणाचेर दुसऱ्याच्या पोजिशनाचेर आमचें ध्यान आमकां नाका आमचें कितें आहा तें डायरेक्ट देव आमकां दितलो जेन्ना आमी ताच्या उतरार थोरोन रावतलीं पळय तेन्ना थँक्यू जीसस Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. First example. Yeah. Finished? No, that one is. Yeah. Say. Continue. So, sister. You looked at me. I thought you finished. No, I saw. Okay. Continue. ओके सिस्टरीन आमकां आनी एक एग्जाम्पल दिलेलें जेन्ना आमी खंयच्या एका पोजिशनाचेर पावता खंयच्या एका स्टेटसाचेर पावता आनी थिंगा पावोन तर कोणीय आमकां कितेंय म्हणटा
आनी कोणी आमचे तर आमकां एटॅक करूंक येता, उतरांनी म्हणटा, कोरण्यांनी म्हणटा, एक लूक दिता. केन्ना केन्ना कोणाचे लुक्स पासून आमकां पुरो न्हू, केन्नाय आमकां आतां धर कोण कांय उलयना, उतरांची गरज ना, सडनली कोणी आमकां पळयता एके भाशेन. आतां म्हाका तें एक्शन करूंक नाका, बिकॉज तें आतां आमी ओल्ड न्हू, तें काबार जालें. सो जेन्ना आमकां कोणूय एक लूक दिता, त्या लुकार पासून तुका एक अंडरस्टँडींग येता की तो तुका कशे भाशेन पळयता मनीस, आनी तें तुका इफेक्ट जावंक शकता वा शकना. केन्नाय आमकां लुकूच पुरो न्हू, आमी म्हणना कशें पळयलें एके भाशेनूच म्हणून आमकां कळटा न्हू, कळना आमकां, नोटीस जाता न्हू. सो आमकां केन्नाय उतरां, कोणाचे लुक्स, कोणाची कोरणी, कोणा कडल्यान तिसऱ्या मनशा कडल्यान तुका आयकूंक येता हो तुजें हें उलयता तें उलयता, इट वील अफेक्ट अस डेफिनेटली, रायट. पूण त्या टायमार तर आमचो फोकस तर आमचेर गेलो न्हू, जाल्यार आमी तातूंत चेंपोन उरता, वयर सरपाक आमकां आनीक जायना. एग्जाम्पल आमकां कितें दिलें सिस्टरीन, दर एक तुका एक गांव आहा, ओके, तुका एक गांव आहा आनी तुजें बरें चलता सगलें, आनी तुका गांव आहा, पूण तो तुका तितलो गमना, भोगना. कित्याक कोणें आजून तो येवन दामूंक ना. आतां धर तुज्या भितर एक तुका वूंड आहा आनी तितून मातेर आहा, आनी कोण येवन तुका थिंगाच तर हात लायता, तुका दुखचें ना? दुखतलें न्हू. कित्याक दुखता? आहा म्हणून न्हू, भितर आहा म्हणून दुखता न्हू. आतां तें भितर आहा आनी तुका कोण प्रेस करता म्हणून तें तुका दुखता. तेच भाशेन सपोज तुका कोणूय कितें म्हणटा आनी तुज्या भितर तुजो फोकस फकत जेजूचेर आहा, तुजो फोकस फकत देवाचेर आनी तुज्या संबंदाचेर आहा, आनी तुज्या भितर तर कांय वायटपण ना, नाटकाय ना, कांय तर भितर ना, फकत मोग आहा. तो कितलोय दाम, कितेंय कर, तुजें दूख आनी तुजी रोडणी आनी तुजे फिलिंग्स तुका तें हय आमी म्हणटा न्हू, आमकां चड दूख भोगलें, हें जालें, हें तुज्या भितर तर ना न्हू, कांयच भायर येवचें ना. दुखता कित्याक तें भितर आहा. काल सांजची आमकां No, it is because of the press. दॅट्स वॉट, हें दामता न्हू आमकां. It is because of press. या नो, नॉट बिकॉज ऑफ प्रेस, इट इज देर इन सायड, नॉट बिकॉज ऑफ द दामता म्हणून न्हू, तें तुज्या भितर तें आहा. काल आमी शिकोंक ना, तुमच्या भितरसानचें कितें आहा तें. This was only by pride comes contention. Contention means strife, offense. Is it because of the press or because of the pride inside? Because of the pride inside. आमच्या भितर तें आसता, पूण आमी वयल्या वयर गोडेक आमकां सिट्युएशन तें येवंक ना, ती परिस्थिती येवंक ना म्हणून आमकां गमना तें भितर आहा, पूण तें भितर आसता. पूण जेन्ना कोण येवन पळय तुका तें उतरां दिता न्हू, तेन्नाच तें भायर सरता. कित्याक तें भितर ऑलरेडी तुजें आहा. उतरां दिला म्हणून न्हू, समज तर मोग आहा भितर, जेजू तर भितर जियेता, कोणूय कितेंय म्हणो, कितें भायर येतलें? जेजूच येतलो, मोगूच येतलो, करेक्ट, कित्याक तो मोग आहा भितर न्हू. पूण भितर तर आमच्या व्हडपण आहा, एक बडाय आहा. हांव सदांच आमी म्हणटा न्हू, केन्ना आमी म्हणटा हांव सांगता तें आयक, ना तें न्हू, हें हांव सांगता तेंच, थोडी म्हणना हांव सांगता तेंच खरें म्हणना. तो एक प्रायड जावन आसा, तो एक घमंड जावन आसा, तो भितर आसता म्हणून दुसरो म्हणटा कितें पळय न्हू, तो तेन्नाच भायर येता. येयना. आतां आमी सगलो दीस उगीत आसता आनी कितें तर आमच्या अगेन्स्ट येयला, आमी तेन्ना टारा करना, मागीर बडबडिनान. कित्याक बडबड येता? कित्याक ती आसता न्हू भितर, आसना. तें एग्जाम्पल आमकां तें मातेरीचें ते भाशेन दिला सिस्टरीन. थँक्यू जीसस. Hallelujah. Thank you Jesus. So why am I offended? Because you know what he said. You know how she spoke when everybody was there. You know how he insulted me. Yes. And I'll go out also and say, you know what he did? You know how he treated? I'm offended if I'm going behind and I'm going and telling everybody, you know what he did, what she did, you know how they are, she's such a prideful person, he's such a arrogant person. I'm bitter, not because that person did that to me. I'm bitter because the Bible says only. The word only means only. Only. Means there's no other reason. I can say, no, you don't know what he did. No, you don't know how he treated. You don't know how he cheated me, how he betrayed me, how she betrayed me. Yes or no? Yes or no? Yes. Do we get betrayed by the people whom we love the most? We trust the most, and then we are offended. And we say, because this person betrayed me, I'm offended. But the Bible says, no, there is only one reason. Only by pride comes contention. Contention. Can you put AMP? We will see the meaning of contention. Strife. Can you see?
strife. Okay, nothing but strife. The meaning contention means what? Strife. The only reason a person gets into strife, bitterness, anger, complaining, grumbling, when we are bitter, do we? Yes. Yeah. What is the reason? Pride. You know what is pride? Pride is I am in the center. Self-centeredness. What is humility? Humility is when humbleness is when Christ is in the center. When Christ is in the center, by default others are in the center. Why I am angry? You know, because she spoke about me. He treated me. But if I am not in the center, now Joseph would have said, you did this to me. Can you put that Genesis chapter 50, verse number 20? Okay, go previous. See the title? Okay, no problem. Come to 20. Praise God. Okay, now see this. As for you, you meant evil against me. You know who's speaking this? Joseph. You know when he's speaking this? When he became a governor. Now, those who don't know, Joseph was in Israel with his father, with his brothers. And Joseph was loved by his father. And he was given the best garment. And his brothers were so jealous about him. Correct? They were so jealous that they stripped him and they sold him as a slave. On those days, a slave is going to be a slave for ever. Yes or no? Yes. A slave is going to be a slave for ever. Now, when this happened to Joseph, did he have every right to be bitter, angry? Yes or no? Now, is he only sold as a slave? Or Joseph, now when he was in the master's house as a slave, did the master's wife mistreat him? Yes. Now was he put in the prison for that? Yes. Now was he bitter? Was he angry? No. Did he say, because of y'all I'm in the prison? No. Because of y'all I came out of my country? Because of y'all I became a slave forever? Did he say that? No. Now Joseph is a governor. Now remember this position now Joseph is. He is a governor. In fact, everything king has given to him. He has every right. Correct? Except the seat, everything is given to Joseph. And now Joseph has brought his whole family into Egypt. And Joseph's brothers have the best of the best. But one thing happened, Joseph's father died. Now what happened to Joseph's brothers? All these days he did not harm us because father was alive. But now father is dead. So Joseph will surely take revenge. Correct? But you know what Joseph said? Go to the previous verse, 18th. Okay. Then his brothers went and fell down before him in confession. Then they said, behold, we are your servants, your slave. They are the one who sold him as a slave. But now they are saying, we will be your slaves. But Joseph said to them, do not be afraid. You know what we would have said in his place? Yes. Your time was there. No, now my time has come. Yes. How you treated me. Now let me show you my power. And then I also will feel, see, God saw, God answered.
Do we say that? You did all those things. No. See where God has put you now. Will we say or not? Yes. Will we feel happy for that or not? Yes. Yes or no? But see, but Joseph said to them, do not be afraid, for am I in the place of God? What is Joseph saying? Was he in the center or was God in the center? God in the center. Many a times we think I have every right to be angry, correct? We think we have every right to be offended. We think we have every right to be in strife. But the reason why I am in strife, the reason why I am offended is not because how the other person treated me, but because of pride in me. The reason why Joseph was not offended, in spite of he being treated like a slave, because he was not taking God's place. He put God in the center. That's why he's asking for, am I in the place of God? Vengeance is his, not mine. Praise God. Then now see, now he's only not saying vengeance, okay, but he's saying how God works. Put the next verse. As for you, you meant evil against me. Yes, you did think evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present outcome, that many people would be kept alive as they are this day. Hallelujah. Hallelujah. No matter what, who treats you how, no matter how people treats me, no matter how people behave to me, no matter how much I'm abused or how I am, you feel like you're used and thrown. Let me tell you, God looks at your heart. Maybe nobody looks at you, but God knows the intention of your heart. Even when Joseph was misunderstood, did Joseph go and have illegal relationship with the master's wife? No. Did he go and force her? No. But was he misunderstood? Did everybody think that he was the one? When the blame was put, did the master think that? Yes. Was he put in the prison? Did Joseph try to justify, I did not do the wrong? Did he try to prove his point? Do we try to prove our point? When we are right and when we are misunderstood, when we are falsely accused, do we try to prove that was not my intention? Do we try to prove our point? Yes. Did Joseph try to prove himself? Because Joseph did not prove himself, God proved. When you don't defend, you see God defending you. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. That's how the system works. The world system doesn't work like this, but God's system works like this. That's how the kingdom works. It is foolishness in the eyes of the world. That's exactly what James chapter 3 verse number 15 and 16 says. The wisdom that comes from this earth, in this world, is sensual. It is devilish. Okay, let's go there and then we will come back here. James 3, 15, 16. Now see this. The superficial wisdom is not that which comes from above, but it is earthly. It is secular, natural, unspiritual, even demonic. That means there is a demonic wisdom. Yes or no? Yes. Now the Joseph's brothers thought they were smart. They cheated the father, correct? They put the animal's blood on the cloth and said, see, animal killed, and sold him as a slave. And they thought they are smart, they finished Joseph forever. Yes or no? Yes. The brothers are thinking that they are so smart that they finished Joseph's life forever, and now there is no one to compete, that they can take over. Yes or no? Yes. But that wisdom is what? It is earthly, it is secular, it's natural, it's unspiritual, and it is devilish, it is demonic. For where
jealousy and selfish ambition exists. There is disorder, unrest, rebellion, and every evil thing and morally disregarding practice. But the wisdom from above is first pure, morally and spiritually undefiled, then peace, loving, courteous, considerate, gentle, reasonable, and willing to listen, full of compassion and good fruits. It is unwavering, without self-righteousness, hypocrisy, and self-serving guile. Wow. This is the wisdom that comes from above, from heaven. And Joseph was operating in God's wisdom. He was not self-righteous. Self-righteous is, I did this. He was not focusing on what he did. He was focusing on what God did for him. He did not say, because my brother treated me like this, I am in this pit. Because my master treated me like this, I am in the prison. He did not say, I am here because he did this for me or she did this for me. Nobody can throw you. Nobody can put you down. Even when Joseph was put down, he did not remain there. But he was humble and he operated in God's wisdom. And the Bible says God always exalts the humble. It 100% works. Are you angry because somebody did something to you, somebody mistreated you, somebody abused you, somebody persecuted you, somebody falsely persecuted you, falsely accused you? Are you saying, today I'm here because my manager did this to me. I'm here because he cheated me, because I lost everything, because he cheated me. Are you thinking so? That's a lie. Because promotion doesn't come from any person, it comes from God. Because God doesn't look at the outside, He looks at our heart. And the Bible says God exalts the humble. Come back to that Genesis 50 verse number 21, I think. Okay, 20, then 21. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring about this present outcome, that many people would be kept alive as they are this day. Even if people meant for evil, even if people do everything wrong to you, if your heart is right, even those things God will turn around for good. Hallelujah. Hallelujah. If your heart condition is right, even that persecution and accusation will turn around for your favor. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. If I am humble in my heart and if I am not offended, even that very thing that a person came against me to cheat me would turn around. It won't work against me, it works for me. That's what God's favor does. Now the Bible says the Lord was with Joseph, and Joseph was a successful and prosperous man. The Lord was with Joseph. The favor of God was with Joseph. The anointing of God was of Joseph. Why? Because he was a humble person. Because the Bible says God gives more grace to the humble. Who's the humble person? When God becomes the center, that's when I'm humble. When God becomes the center, no matter where I'm put, whether in the prison, where nobody sees me, where nobody notices me, it doesn't matter. When God's favor is on my life, even those things that comes against me, God works for me. That's what He's saying. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Hallelujah. Hallelujah. Now put the next verse, 21.
So now, do not be afraid. I will provide you and support you. Is he doing evil to those who did evil? Or is he doing good to the one who did evil? What is he saying? For do not be afraid, I will provide you and support you and your little ones. So he comforted them, giving them encouragement and hope, and spoke with kindness to their hearts. Now this will be called as foolishness, but this is called God's wisdom. Hallelujah. Hallelujah. You know, when a person taps into God's wisdom, when a person walks in humility, in humbleness, that's when a person taps into God's wisdom. But when a person is walking in pride and offense and bitter, when somebody else is exalted, somebody else is promoted, and somebody else is going higher than me, then I'm operating in demonic wisdom. The result is offense. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah. Proverbs 13:10. Can we go, sister, there? तुमकां सोजमलें न्हू सगळीं रिस्पॉन्ड दिताली म्हणजे सगल्यांक सोजमला. थँक्यू जीजस. नाका कोंकणीन न्हू? हां, कोंकणीन नाका? जाय खावय कोंकणी. ओके. मुन्नेच्या पुस्तकार इन प्रोवर्ब्स 13:10 आमकां उतर सांगता थ्रू प्रायड एंड प्रिझम्पशन. प्रिझम्पशन इन अनदर वर्ड इज सिस्टर प्रायड, स्ट्रायफ. ओके. थ्रू प्रायड एक घोमोंड, एक गोर्व न्हू. आमी जेन्ना जेजूक आमच्या सेंटरांच्यान सायडीक काडटा म्हणजे आमी कोणाक पयलो वयलो जागो दिता? आमकां दिता. प्रायड म्हणजे कितें? आमी जेन्ना आमकां मोदें घालता, जेजूक सायडीक काडटा म्हणजे आमी गोरवान चलता. गोर म्हणजे घोमंड तो न्हू. म्हणजे प्रायड जेन्ना येता म्हणजे हांव मोदेकात आसता, जेजू म्हज्या मोदेकात ना. सो जेन्ना कोणें कितेंय तर म्हाका म्हणलें, कितेंय उतरां दिलीं, कितें अगेन्स्ट म्हज्या येयलें, म्हज्या विरुद्ध तर कितें येयलें जाल्यार हांव रोखडेंच ऑफेन्सान वयता. म्हणजे कितें? हांव सोजमता हें म्हाका केलां म्हणून. म्हणजे हांव कोणाक मोदें घालता? हांव. मागीर आमी वयता आनी दुसऱ्यांक सांगता, तुमी जाणा म्हाका अशें केलें तशें केलें, म्हाका हें म्हणलें, कशेंच म्हणलें, हांव इतलें देवाचें म्हणटा, इतलें वाचता. आमी करिना ते भशेन आमी जाय तो बायबल वाचता आसतना पासून तो झट करून कोणीय दारार येता आनी आमकां कितें म्हणून वयता जाल्यार आमकां कितें फील जाता? बायबल सायडीक आनी मागीर आमी तें चिंत्ता, वय गो कितें सांगलां, कोणें म्हणलां, कित्याक म्हणलां. आमी ऑफेन्सान वयता. आमी त्या एका गोरवाच्या वाटेन वयता. म्हणजे कितें? आमी आतां चिंतूंक लागता म्हाका म्हणलां हांव. आमी चिंतिना तेन्ना जेजू मोदेकात आहा. जेन्ना तो म्हाका कितें म्हणटा म्हणजे जेन्ना सपोज जिजस तर जेजू आमच्या सेंटराक आहा म्हणजे तो जेजूक म्हणटा. आनी जेजून आमकां कितें सांगलेलें आहा? म्हाका जेणें एक्सेप्ट करूंक ना ह्या संवसारान जाल्यार तुमी तर म्हाजी शीस, तुमी तर म्हाजे डिसायपल जाल्यार तुमकां खंय एक्सेप्ट करतलो संवसार? आमकां एक्सपेक्टेशन आहा कोणा कडल्यान आमकां बरेपण घेवपाक. आमकां बरेपण कोणा थंय येता? देवा थंय येता. पूण जेन्ना आमकां संवसार पळय आमकां बोटां दाखयता, आमकां कितें कितें म्हणटा तेन्ना आमी कित्याक ऑफेन्सान वयता? कित्याक आमकां तो एक स्ट्रायफ येता? जेन्ना दुसऱ्याचें पळोवन आमी जेन्ना म्हाका ना, तुका ना, अशें ना, तशें ना, हें जाता, तें जाता, आमी तेन्ना सदांच देवाक काडटा कुशीन. पूण जेजू तर सदांच आमच्या मनान, आमच्या ध्यानान कितेंय म्हज्या जिवितान घडो न्ही, सगळी महिमा वयतली जेजूक. कितेंय म्हाका कोणी कितेंय म्हणटा तरी महिमा जेजूक. जेजू तें म्हाका म्हणना, ताणी तुका एक्सेप्ट करूंक ना, तें म्हाका करतलें अशें जायना आमकां. जाल्यार हांगा कितें म्हणटा? थ्रू प्रायड एंड प्रिझम्पशन कम नथींग बट स्ट्रायफ. आमकां फकत एक राग आसतलो मनान. असलें तर आमी घमंडान तर चलता, आमच्या मनान, आमच्या काळजान सदांच एक राग, क्रोध आसतलो दुसऱ्याच्या बद्दल. जावचो ना. केन्ना केन्ना आमी आमचेरूच रागार जायना? केन्ना जावंक ना? म्हाका जाला. केन्ना केन्ना म्हजेरूच रागार जालें. कित्याक? केन्नाय दुसरो केन्ना अगेन्स्ट येता आनी सिट्युएशन अशें आसता की म्हाका त्या मनशाक रिटर्न कांय म्हणपाक जायना त्या मुमेंटार. गोडेक तो एजीन व्हडलो आसत, गोडेक तो पोजिशनान व्हडलो आसत, तेन्ना कितें जाता? हांव म्हाकाच ब्लेम करता. उगी बसता वचोन आनी म्हाकाच दोश दिता. दिना आमी केन्ना करूंक ना? केला न्हू. But skillful and godly wisdom is with those who welcome
वेल एडवाइज एंड काउन्सील. आफ्टर दॅट आमी फिलिपियन्स चॅप्टरान गेली. फिलिपियन्स 2:3 ना जेम्स जेम्स 3:15-16. सो आतां आमकां स्किलफूल आनी गॉडली विजडम इज वीथ दोज हू वेलकम वेल एडवाइज एंड काउन्सील. आतां गॉडली विजडम पळोवया आनी वर्डली विजडम पळोवया. आतां आमी खंयच्या विजडमान ऑपरेट करता. आतां कसल्याय विजडमान कसलेय जाणवाय न्हू विजडम म्हणजे जाणवाय. हे जाणवायेन आमी बरोंक जाय जाल्यार आमकां कसली जाणवाय गरजेची. संवसारी जाय काय आमकां वयर थावन येता ती जाणवाय जाय. आमी खंयचे विजडमान जियेता, आमी खंयचे जाणवायेन जियेता, आमी हांगासर आतां पळोवया. हू अमंग यू इज वायज. नो 15 and 16. From 13? Okay. Who among you is wise? It's a question mark. Who among you is wise and intelligent? Let him by his good conduct show his good deeds with the gentleness and humility of true wisdom. True wisdom एक स्वताची जाणवाय, एक स्वत जाणवाय म्हणजे कितें. हांगा कितें म्हणटा हू अमंग यू इज वायज. आनी तुमच्या मदें कोण एक हुशार आनी इंटेलिजंट, हुशारकाय आनी सोजमीक आनी हुशारकाय तुमच्या भितर कोणा मदें आसा. लेट हीम बाय हीज गूड कंडक्ट. ताचे बरे कोरणे वरवीं ताचें बरेपण, ताची कोरणी खालतीकायेन आनी जेंटलनेस खालतेपण. यू अंडरस्टूड नो. जेंटलनेस एंड ह्युमिलिटी. खालतेपण एक बरे स्वताचे जाणवायेची. कॅन वी गो नेक्स्ट वर्स. बट इफ यू हॅव बिटर जेलसी एंड सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट. जेन्ना तुज्या काळजान एक कोडूसाण, एक कुड्डेपण, एक खुन्नाटकाय, सेल्फिश आपणाचेंच चित्ता आमी. ओके, आपणाचेंच चित्ता. सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट. तुज्या काळजान आमची परिस्थिती कशी आसूंक जाय म्हणून शिकलेली आमी. कोणा सारकी काळजाची परिस्थिती. दाविदाचें कितें पळयलें देवान. काळीज पळयलें. हांगा आतां आमच्या काळजान, एका मनशाच्या काळजान जेन्ना कुसडेपण, कोडूसाण, कुड्डेपण, आपल्याचेंच चित्ता, सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट्स. आतां काळीज आमी तर देवाचें म्हणटा जाल्यार तें सदांच देवाचेंच चिंतिना. केन्नाय आपसुवार्थीपण पासून मनशाच्या काळजान येवंक जाता जायना. आपसुवार्थीपण काळजानसान पासून चिंत्ता आमी. पूण आमकां देवाचें उतर सांगता जेन्ना तुजें काळीज जेन्ना आमी देवाक भेटयता तें काळीज भरता देवाचे जाणवायेन. स्वर्गारसान आयलेले जाणवायेन आमचें काळीज भरता. पूण संवसाराच्यो वस्तू जेन्ना पळय आमी आमच्या काळजान घेता तेन्ना आमचें काळीज स्वार्थीपणान आपणाचेंच आमी चिंत्ता पळय तातूंत पासून आमचें काळीज भरोंक शकता. पॉसिबिलिटी आहा. पूण आमी कोणाचेर थीर रावता, आमी कोणाक आमचें काळीज भेटयता. संवसारी वस्तूंक ओ देवात हांव स्वर्गार्थान आयलेल्या एके जाणवाये वस्तूक. डू नॉट बी एरोगंट. आमी एरोगंट. आमी आतां जेन्ना कोणा कडेन उलयता, केन्नाय कोणाक जबाब दिता, आमी एक रूड रागा भशेन एरोगंट आमकां तें देवा थंय येयना. पूण जेन्ना हें तसलें तुमकां पळय जाता एंड एज अ रिजल्ट बी इन डिफायन्स of the truth. But if you have bitterness, jealousy and selfish ambitions in your heart, do not be arrogant. येन्ना तुमचे आमकां कितें सांगता उतर. do not be arrogant. तुमी हे भाशेन जावचे न्हय. आमकां पवित्र पुस्तक म्हणजे आमकां एक आरसो सजमता. आतां ही उतरां सगळे भशेन आमकां सजमणी दिलेली आहा. आमी आमचे फेस, आमचे रुपणे आमी आरशा फुडल्यान वयता आनी पळयता न्हू केन्नाय कितें सारकें ना. लेडीज पळयता आसतले आयब्रोज सारक्यो आहा, सारक्यो ना, एक वयर एक सकयल सारक्यो करपाक सोदिना. आमी करेक्शन करता न्हू आमच्या फेसाचेर. आमी जेन्ना फिजिकल आमचो मिरर पळयता पळय तेन्ना आमी करेक्शन खंय करता. आमच्या आवटर अपियरन्स करिना. आमी बेडारसान उठ्ठात हिंगा धांवन येतात, वेडिंगाक वयता उठ्ठाच न्हेसता वयता, पळयना आमी आमकां. एका आरशान आमी पळयना, फिजिकल मिरर आमी पळयता न्हू. कितें करेक्शन करता आमी फिजिकल मिरर पळोवन. करेक्शन कितें करता आमी. ड्रेस चॅक करता, कशी दिसता तें पळयता,
फेस करेक्शन करता, फावंडेशन चड जाला, लायट जाला, भायर उजवाडांनी पळयता, भायर सुबेज दिसता काय, भितर लायट दिसता काय, करेक्शन नो. इवेंच्युअली वॉट वी डू, करेक्शन. Looking at the physical mirror, we do the outer correction, but the Bible is a spiritual mirror. हे बरयलेलें हा बायबलान बरें बरयलेलें हा आनी मनीस कशे भशेन जियेता वायट संवसारी जाणवाये प्रमाणे पासून तर मनीस जियेता जाल्यार तेंचें कितें जाता पळय तें पासून आमकां हिंगा बरयलेलें हा. सो आतां आमकां आमच्या जिवितान, आमच्या भितरल्यान, आमच्या काळजांतल्यान, आमच्या आत्म्यांतल्यान आमकां पळय जें एक करेक्शन करूंक जाय आमच्या जिविताचें, ह्यो आमकां कोण दाखयता, पवित्र पुस्तक दाखयता. हे सगळें बरयलेलें आहा. आतां म्हज्या जिवितान खंयच्या जाग्यार हांवें म्हाका करेक्शन करूंक जाय. फकत भायलो आरसो घेवन आमचे भायलेच रुपणे करेक्शन केलें म्हणून जायना, करूंक जाय, हांव तें ना म्हणना. पूण कितें आमच्या भितरल्यान कशें चलता, कित्याक भितर कोण पळयता, इम्पॉर्टंट कितें आहा. धरी तर हांव म्हणटा जेजूच म्हज्या भितर जियेता जाल्यार म्हज्या भितर जायतीं अशीं गुणां आहा, अशीं कामां आहा की देवाक मानवलेलें जायना. जाता जायना न्हू. आयज आमी कितें तरी आमच्या जिवितान उणेपण आहा, कितें तरी आमकां संकोश्ट आहा, कितें तरी आमकां कोश्ट आहा म्हणून आयज आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या काय बेश्टीत येयल्या टायमपासाक. फ्री आहा न्हू, ह्या दिसांनी लीव काडलेली आहा, सो बेश्टी बॉसी आहा न्हू, सगळें आहा अशें चिंतून येयल्या. कितें तरी काळजान आहा न्हू आमच्या, एक जोडाय आहा, एक कसलो कोश्ट आहा, प्रश्न आहा, जावं कितें कुडीची पेकोवणी जाय, जावं भितरल्यान तुका काळजान आमकां कसले कोश्ट जालेले आहा, संकोश्ट येयलेलो आहा, कसलो प्रसंग येयला ना की आमचेर येयला, घडये आमच्या फॅमिलीन कोण कोश्टवता त्या कारणाक लागून आयज आमी हांगासर येयला. जावंक शकना, शकता न्हू. जायतें कितें कितें आहा. आतां घडये म्हाका खबर ना तुज्या भितर कितें चलता, पूण तूं जाणा न्हू आयज आमच्या जिवितान आमी करेक्शनां करूंक जाय. आमच्या आत्म्यान, आमच्या जिवितान भितर कितें चलता पळय तें, जेन्ना तीं करेक्शनां सारकीं जातलीं न्हू. आतां आमकां भायल्यान दिसलें कितें सारकें ना, आमी केलें सारकें जालें, मागीर तें सारकें जायना. तेच भशेन जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल मिरर, आत्मीक आरसो पळय, जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक पळयता, आमी आमच्या जिवितान करेक्शन करूंक जाय. तें करेक्शन जाता पूण आमी तें करूंक जाय. भायलें कशें आमी इमिडिएट एक्शन घेता, इन द सेम वे जेन्ना आमी स्पिरिच्युअल मिरर पळयता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां करेक्शनां करूंक जाय. आनी देवान एक एक उतर न्हू एक एक भशेन इस्काटोन आमकां सोडोवन सारकें सोडयलेलें आहा. कित्याक लागोन, फकत देवाच्यान जाय जाल्यार फकत तेजी सोर्गीचीच जाणवाय आमकां दाखोवंक जाताली न्हू, पूण स्वर्गायली जाणवाय आमकां कित्याक दाखयल्या, कित्याक आमकां गमोंक जाय डिफरन्स कितें आहा, फरक कितें आहा सोर्गींचे जाणवायेन आनी संवसाराचे जाणवायेन, देवाचे जाणवायेन आनी संवसाराचे जाणवायेन डिफरन्स कितें आहा हो देवान आमकां इस्काटान शिकयला. कित्याक आमकां गमोंक जाय हें केल्यार कितें जातलें, तें केल्यार कितें जाता. हें चूज केलें हांव कोणाच्या वाटेन वयता आनी हें हिंचून काडलें जाल्यार हांव कोणाच्या वाटेन वयता. समजता तुमकां? Thank you, Jesus. So, but if you have bitterness, bitter, jealousy and self-ambitious in your heart, do not be arrogant and as a result, be in a defiance of the truth. Can we go 15th? This superficial wisdom is not that which comes down from above, but it is earthly. It is earthly. Bitterness, jealousy and कुड्डेपण, कोडूसाण आनी खुन्नाटकाय आनी कितें कितें आहा पळय तें सगळें संवसारी. आतां ह्यो वस्तू तर म्हजे भितर आसा जाल्यार आतां म्हाका करेक्शन करूंक नाका, ताका रिप्लेस करूंक नाका. एका तर बालदेन सगळें मेच उदक आहा तें एकूच पाटेन वतोन जाता. तें नितो पायप तर तितून तूं घालशी जाल्यार तें इल्लें इल्लें करून तें मेळ्ळें उदक भायर वयता. सो ताका आमी करेक्शन करूंक जाय. जेन्ना आमी नितोड उदक घालता, जेन्ना आतां जी कोडूसाण आहा, खुन्नाटकाय आहा, कितें कितें आहा तें जाबाट करून भायर येवचें ना, तें आमी रिप्लेस करूंक जाय बरें जाणवायेन. आतां ती बरी जाणवाय पासून देवाच्या उतरान आमकां इस्कोटान हांगा शिकयलेली आहा. स्वर्गींची जाणवाय आनी संवसारी जाणवाय. हांगा म्हणटा ही सगळी संवसारी, सेक्युलर, नॅचरल, अनस्पिरिच्युअल, इवन डेमॉनीक, सैतानपण म्हणटा. संवसारी जाणवाय, सैतानपण केन्ना जाणा आसले आमी म्हणटा सगळ्यान हुशार हांवूच न्हू, म्हज्याकीन हुशार आनीक कोण ना, हांव सांगता तें तूं आयक म्हणून आमी केन्ना हांवूय पयलें सेम करी, सेम म्हणजे खबर ना न्हू, तेन्ना डिफरन्स नको. संवसारी जाणवाय कितें आनी स्वर्गींची जाणवाय कितें, देवाची गिन्यान कसलें आनी म्हजें संवसारी गिन्यान कसलें चिंत्तालें. हांव सांगता तेंच खरें. जायते पावटी जायत्या जाणांक ही सोयी आहा आनी हांव कित्याक म्हणटा सोयी आहा, कित्याक ही म्हाकाय आसली सोयी, पूण वायट हितून अशी न्हू. पूण आतां म्हाका कळटा ती डेमॉनीक म्हणून. जेन्ना आमी म्हणटा हांव सांगता तेंच खरें, पूण हांव चिंतिना जें हांव सांगता तें देवाच्या उतराक सोर जाता काय,
सोर जाता अलायन जाता समजता हांव जें उलयतां तें देवाच्या उतराक सोर जाता जाल्यार तें सर्गीच्या थंय येता देवा थंय येता आनी सपोज हांव म्हणटा हांव सांगता तेंच खरें तुमी करूंक जाय हांव सांगता तेच भाशेन म्हजेंच खरें हें कोणाचें प्रायड हांव सांगता तेंच जावंक जाय कितें घमंड प्रायड समजता देन it's even demonic. Now 16, for where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder, unrest, rebellion, and every evil thing and morally degrading practice. For where jealousy कितले क्लियरली आमकां सांगता आनी हेंच आमकां न्हू सोतायता. म्हाकाय पयले सुरवातेक हें जातालें जेलसी म्हणजे इट्स नॉट दॅट हांव दुसऱ्याची सारकी खुन्नाट काय म्हणजे कंपॅरिजन इवन कंपॅरिजन इज ऑल्सो डॅमॉनीक. आमकां देवान सगल्याक एके भाशेन रोचल्या सगल्यांक डिफरंट प्लॅन्स आहा. देव म्हणटा न्हू जेरेमाया बुकान आमकां गॉड हॅज अ प्लॅन फॉर यू. आतां म्हाका प्लॅन आहा तो सेम तुमकां आसूंक जाय म्हणून इट इज नॉट नेसेसरी. गरजेचें ना की म्हाका देवान ज्या कामाक हिचून काडलां तें सेम तुकाय जाय म्हणून तें इट्स नॉट नेसेसरी. देवान आमकां सगल्यांक एके भाशेन हिचून काडल्या पूण हांव दुसऱ्याचो ग्रोथ पळयतां दुसऱ्याची वाड जाता ती पळयतां आनी देवाक म्हणटा म्हाकाय सेम जाय. हांव देवाच्या उतरार चलता हें देवाचें उतर सांगता म्हाका म्हजो कितें प्लॅन आहा तो देवाचें उतर वाजून हांवें डिस्कवर करूंक जाय न्हू. आय हॅव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड. तेन्ना देव म्हाका सांगतलो न्हू बाबा तुजें हें देव आमकां शिकयता. कहो शिकयतलो देवान येतलो वयरसान देवान येता ना आपल्या उतरांतल्यान आमकां शिकयता. जाल्यार आमी सपोज तर कुड्डेपणान तर जियेता आपसुवार्थीपणान तर जियेता आमच्या काळजान अनरेस्ट म्हणजे आमी सुसेगाद आसोना सदांच डिस्टर्ब सदांच आमी मेंटली आमी बेश्टी चिडचिडी कशी हिंदी चिडचिडी म्हणजे इरिटेट कशी जाता. रेस्ट ना आमकां कितें तरी आमकां कांयच तर ना जाल्यार कितें तरी आमकां कंप्लेन्स काडूंक जाय. सदांच आमकां उणेपणूच आमच्या जिवितान दिश्टी पडटा. सिंपल वेन आमी सांगूंक शकता सदांच उणेपण आमच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा. ऑलवेज लॅकिंग हॅपी आसना सॅटिस्फाय ना आमी. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा जेजू तर म्हजे भितर जियेता आय एम सॅटिस्फायड इन हीम बिकॉज ही हॅज गिवन. देवान म्हाका जेजून सगल्या देण्यांनी बोल्ला एवरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग न्हू शिकोंक ना आमी पयले दिसा शिकल्या. सो सगळीं देणी तर म्हाका आहा जाल्यार हांव कित्याक अनरेस्ट आहा कित्याक उणेपण आहा कित्याक कंप्लेन्स आहा कित्याक म्हाका देवाच्या उतराची सोजमणीच केन्ना येवंक ना. कॅन वी गो डावन. आतां पळय आतां हांगा टर्निंग पॉयंट आहा. आतां हें सगळें तुमी शिकलीं तुमकां कळ्ळें तुमच्या जिवितान कितें खंय म्हाकाय कळ्ळें म्हज्या जिवितान खंय करेक्शन म्हाकाय जाय तुमकांय समजलें. आय बिलीव सो समजलें. आतां पळोवया सोर्गीची देवा ताय विजडम आमकां कितें म्हणटा. बट द विजडम फ्रॉम अबाव म्हणजे खंय क्लाउड्सांसान येता प्लेनांसान येता. बट द विजडम फ्रॉम अबाव is first pure म्हणजे कोंकणी वर्ड सिस्टर शेरोन प्युअर शुद्ध सारकी शुद्ध कोंकणी जाली. ओके तुमकां समजलें शुद्ध म्हणजे सारकी प्युअर. तुमकां कळ्ळें न्हू प्युअर म्हणजे कितें तें मोरली अँड स्पिरिच्युअली अनडिफायल्ड देन पीस लविंग. आनी पयलीं आमकां विजडम अर्थली कितें आसलेली अनरेस्ट. हांगा कितें दिता पीस कितें म्हणटा मोग आहा थंय कितें आहा देव आहा आनी देव आहा थंय मोग आहा. देव म्हणचे मोग आनी मोग म्हणचे देव. सो आमकां कितें येता मोग लविंग पीस लविंग courteous considerate gentle reasonable and willing to listen. आतां म्हणटलें आमी हांव सांगता तें तूं आयक म्हणूंक जाता. पयलें कितें हांव सांगता तें तूं आयक प्रायड म्हजेंच खरें. हांगा कितें म्हणटा विलिंग टू लिसन. केन्ना आमकां करेक्शन्स जाता मे बी कोणी आमकां एनॉयंटेड पीपल येता आमकां कितें आमच्या जिवितान आमकां करेक्शन्स दिता केन्ना आमकां उतर सोजमना मनीस येवन आमकां एनॉयंटेड पीपल मायट कम इन युअर लायफ एंड गीव यू अ अंडरस्टँडींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. तेन्ना तूं म्हाका शिकयता तुवें कितें केलां तें सगळें हांव जाणा. आतां तूं येयला शिकोवंक आमी एक्सेप्ट करता
मनशाची विजडम आमकां जाता जाता आमचें मन म्हाका म्हणटा तूं ओकोना तेका तेणें कितलें हें हा आतां जायत गोडेक देवाच्या उतरान पूण आमकां सोजमाना गोडेक देव त्या मनशा थंय आमचे कडेन उलयता कित्याक लागोन आमी त्या मनशाक भायल्यान पळयता पूण आमी हें इसोता तो मनीस भायल्यान कहोय आसूं भितरल्यान तेजी बदलणी जाल्या हांगा कितें म्हणटा विलींग टू लिसन फूल ऑफ कंपॅशन गॉड इज फूल ऑफ कंपॅशन So when you receive the wisdom from above, when you believe that you have that wisdom from तुजी स्वर्गांतल्यान देवांतल्यान तुका जी जाणवायेन तूं तर भरता न्हू तूं आयकोंक तुका यू आर विलींग टू लिसन तुका आयकोंक सोकोत येता भितरल्यान जायत्या जाणांक आनी हांव जाणा आय मेट मेनी फ्यू पीपल इन माय लायफ तांकां दुसऱ्याचें आयकोंक नाका तांकांच उलोवंक जाय एक 4-5 जाणां पासून एक ग्रूप आसता न्हू थोड्यांक सोयी आसता हांवूच उलयतलो आनी सगल्यांनी म्हजें आयकचें आनी जेन्ना पळय दुसऱ्याचो टायम येता दॅट टायम दॅट पर्सन लिव्स द प्लेस हें जावंक ना तुमी केन्ना असले मनीस एनकावंटर करूंक ना आय फेस्ड मेनी पीपल बट द डे आय बिलीव्ड दॅट आय हॅव रिसीव्ड द विजडम फ्रॉम अबव आय एम ओनली लिसनींग एंड नॉट अगेन्स्ट द वर्ड कितें संवसारी येता तें हांव आयकना पूण कोणीय कितें सांगता आय एम विलींग टू लिसन थोड्यांक सोयी हांव सांगता तेंच आयकोपाचें दुसऱ्याचें आयकोंक तांकां नाका फूल ऑफ कंपॅशन एंड गूड फ्रुट्स इट इज अनवेवरींग विदाउट सेल्फ रायचसनस म्हणजे कितें आमी आमचें आतां आमचो रायचसनस खंयसान हा वी आर रायचस इन क्रायस्ट जीजस थ्रू क्रायस्ट जीजस येस ओ नो पूण हें कितें म्हणटा हांगा सेल्फ रायचस हिपोक्रिसी एंड सेल्फ सर्वींग गायड ओके देन एंड ओके इट्स स्टील 17 नो ओके एंड द सीड हुज फ्रूट इज रायचसनेस स्पिरिच्युअली मॅच्युरिटी इज सोन इन पीस बाय दोज हू मेक पीस by actively encouraging goodwill between individuals. Sister, you explain this later on. Okay. You did not go there, no? Okay. Yeah. And then sister took Joseph's example. तुमका जोसेफाची स्टोरी सगळी जाणा सारकी जाणा क्वेश्चन विचारूं आनी मिस्टेक कोता तो हांगा येतला रॉंग बीन सांगता तो हांगा उबो रावतलो सो दे ऑल नो द जोसेफ स्टोरी सिस्टर सो नाव यू कम कंटिन्यू You're done? Joseph is, yeah, okay. Okay. We'll go to Genesis 50:20 onwards. आता कळतलें कोणाक स्टोरी उगडास ना आतां क्वेश्चन ओके क्वेश्चन आन्सर्स एज फॉर यू नो इट्स 19th 18 ओके आमी पयलीं सोजमोया इन द उत्पत्तीच्या पुस्तकार आमी जोसेफाची स्टोरी वाचल्या न्हू जोसेफ जाकोबाचो पूत तेका ताच्या भावांनी तेचो बापूय तेचो खूब मोग करतालो आनी तेका एक तेणेन आपल्याचो रोप दिलोलो कोट कहो दिलोलो ओके कित्याक खूब मोगाल तो तेका आसलोलो म्हणटना आपणाचो तेका दिलोलो जाल्यार ह्या भावांक तेजी कुड्डेपणां सोजमता भावांक कुड्डेपण आमकां जाय नासलें ल्हान आसतना आमची भाव भयणां मामी तर एकल्याकूच बरी करता आमकां जातालें फील न्हू पयलें जाय नासलेलें म्हाका जातालें सपोज तेका 2 पीस दिले आनी म्हाका एकूच दिलो जाल्यार आय हॅज टू फील बॅड म्हाका फील जातालें म्हणजे तेका दिला म्हाका दिवंक ना हांव वयल्यान धाकटें म्हाका दिना एके पाटी हांव आय डोंट इवन रिमेंबर हांव कितल्या वर्सांचें आसलें म्हाका उगडास ना आमकां दोगांयकूय मामी बरयताली स्मॉल टेस्टिमनी दोगांयकूय बरयताली आनी हांव धाकटुलें आनी तें म्हाज्याकीन व्हडलें आनी पयलीं तेका बरयताली मागीर म्हाका मागीर तेका मागीर म्हाका पूण एक टायम असो येयलो की फाटाफाट कंटिन्युअस दोनूय उणयो तेका बरयल्यो हांवें म्हजें बॅग भरलें आनी आय वॉज व्हेरी स्मॉल आय डोंट नो मे बी आय एम 4th स्टँडर्ड 3rd स्टँडर्ड आय डोंट रिमेंबर हांवें बॅग भरलें आनी आतां हांव वयता घर सोडून 2 उणयो बरयल्या सुबेज म्हणून बॅक टू बॅक इतलेंच अहें आमकां जाता न्हू बिकॉज वी आर बॉर्न इन दॅट नेचर नो बट नाव दॅट नेचर इज क्रुसिफायड ऑन द क्रॉस एंड नाव वी आर बॉर्न अगेन येस ओ नो थँक्यू जीजस पूण हे भुरगेपण आयलें आमकां ल्हानसान हें जाता मामी जेन्ना दुसऱ्यांच्या भुरग्याक दवरता तेन्ना धाकटुल्या भुरगें रडना
जाता न्हू हिंगाय मातशें तेच भशेन जालें तेजो डॅडी तांकां जोसेफाक चड बरो करतालो म्हणून ताच्या भावांक सदांच तेजेर नसाय कितें ना कितें करपाक ते रेडीच आसलोले ताका सो हिंगा कितें म्हणटा देन हीज ब्रदर वेंट एंड फेल डावन बिफोर हिम ही पयलींची स्टोरी न्हू लेट मी फिनीश दॅट सो मागीर कितें जाता ते ताका इकता चाकोर कसो इजिप्तकारांक ताका दिता आनी घरा तेजो रोब हाडटा आनी घरा ताका जानवरांचे रगत लायता आनी कितें लायता आनी तेंच्या पायक सांगता तो मेलो जानवरांनी ताका हाडलो म्हणून करेक्ट सो आतां कितें जाता तो ताका स्लेव कहो इकता मागीर तो इजिप्टाक वयता आनी जायत्यो घडण्यो तेज्या सांगाता घडटा कितले ताका त्रास थिंगा जाता पूण तो केन्नाच देवाक एका उतरान म्हणना कित्याक हे त्रास म्हाका कित्याक तेजें ध्यान खंय आसलेलें ताज्या स्वप्नाचेर तेणें ताका खबर ना आपूण कितें जातलो आपूण 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 कोण जातलो ताका कांयच आयडिया ना आपल्या जिवितान कितें जातलें पूण ताणें सदांच आपणाचो फोकस दवरलो कोणाचेर देवाचेर आयज आमकां ही देवाचे इतल्यो प्रॉमिसीस मेवता विजडम फ्रॉम अबाव हा अर्थली हा आमकां कितलें सोजमोणी हा त्या टायमार ताका फकत एक सोपन आसलेलें आयज आमकां आख्खो बायबल हा कितलो वाचता आमी एक्चुली हे बायबल आमचे कडेन सांगाता आदल्या इन अर्ली चर्च पयलींच्या टायमार बायबल पासून सुबेज तेंचे कडेन नासले आयज आमकां लायफ आमचें इतलें इजी केलां देवान इतलें सोंपें हा देवाचें उतर सोत मानून उतरां प्रमाणे चलपाक पूण आमकां तें पासून करपाक आगोड जाता कित्याक संवसारान आमी घुस्पोन हा पूण त्या टायमार जेन्ना एक सोपोन ताका मेळलेलें विस्वासान देवाचें सोपोन दवरून ताणें जितले तेज्या लायफान पळय संकोश्ट येयले कितले संकोश्ट येयले ताणें देवाक केन्नाच एक उलो मारून विचारूंक ना आपणाक हें कित्याक घडटा ताणें फकत स्वत मानलें देव म्हज्या सांगाता हा आनी इवन आमकां बायबल म्हणटा गॉड वॉज वीथ हिम देव ताच्या सांगाता आसलो कसल्याय परिस्थितीन आनी ह्या सगळे परिस्थितीन देव ताका टेस्टिंगान ताका पळयतालो तो कहो कहो करता कित्याक देव जाणा न्हू तो फुडाराक गव्हर्नर जावपाचो आहा म्हणून इजिप्टाचो हो देवाचो प्लॅन आसलो पूण तो नको आसलो जेन्ना त्या मास्टराच्या बायलेन तेजेर ब्लेम घातलो तें व्हडलें तेजें टेम्पटेशन्स आसलेलें कोणूय भुरगो आनी तो भुरगो आपल्या गांवान सावन दुसऱ्या गांवान पावलो पाय खूंय हा कांय खबर ना भाव खूंय हा कांय खबर ना आनी तो अहो ह्या गांवान शिरकोन पडलो आनी त्या घरान त्या दिसा कोणूच नासलेलो म्हणटा त्या पॅलेसान त्या प्लेसीन कोणूच नासलेलो आनी जेन्ना ही मास्टराची बायल तेजेर दोळो धरून आसली आनी एक तेज्या सांगातार संबोध करूंक सोदताली त्या टायमार जोझफ थिंगाच्यान धांवलो कोण आसलो ताच्या सांगाता देव आसलो गॉड वॉज वीथ हिम इन एवरी सिट्युएशन देव ताच्या सांगाता आसलो आमच्या जिवितान जायत्यो परिस्थिती येता आनी आमी टेम्पटेशनान पडटा आनी आमी म्हणटा चुकलें हांव कितें करूं त्या टायमार जोसेफाक टेम्पटेशन येवंक नासलें कितें शिकोंक जाय आमी जोसेफाच्या स्टोरींतल्यान कितलें व्हडलें टेम्पटेशन एके ओस्तोरेचें टेम्पटेशन ताका येयलें पूण तो हाल्लो ना आपणाच्या स्वप्नाचेर आनी आपणाच्या देवाच्या उतरा वयल्यान तो थीर रावलो आनी आयज तो थीर रावलो म्हणून तो सक्सेसफूल प्रॉस्परस जालो जावंक ना आतां तेज्या भावांनी ताका इकलोलो आनी इतले कोश्ट ताजेर येयले ताणें कितलो रागान बरोंक जाय आसलेलो भावांच्या नाका आसलेलो बरोंक भावाच्या रागान कितलो आसोंक जाय आसलेलो सारको राग न्हू आसोंक नाका आसलेलो आमकां तर कोणें इतलें वायट केलें खंयच्या भायल्या गांवान इकलें आनी खूब कितें जालें आनी सिट्युएशन हो येयलो ती मनशां म्हाका पोत्तून दिसती पडटा रागान भरची ना आमी भरची ना हां सिस्टरीन म्हणला न्हू आतां तुमकां फावो तुमकां हो पनिशमेंट तुमकां कित्याक तुमी म्हाका इकूंक नासलेलो तुमी म्हाका दिवंक नासलेलो दुसऱ्या गांवान सारको चाकोर कहो बऱ्या पोजिशनार पासून न्हू चाकोर कसो सारकें सो आतां आमकां ही स्टोरी तुमकां गमली न्हू आतां हांगा कितें म्हणटा देन हीज ब्रदर्स वेंट एंड फेल डावन बिफोर हिम आतां जेन्ना संकोश्ट येता जेवण ना जाता कांय धान्य ना जाता तेन्ना ताजे भाव इजिप्टान पावता जेवण व्हरपाक धान्य व्हरपाक तेन्ना तेजे भाव तेज्या पांया कडेन पडटा इन कन्फेशन देन दे सेड बिहोल्ड वी आर युअर सर्वंट्स आतां भाव कितें म्हणटा आपूण तुजे चाकोर पूण सुरवातेक कितें जालेलें जोसेफाक तांच्यांनी चाकोर कसो विकलोलो कहो विकलोलो चाकोर स्लेव आतां ते कितें म्हणटा बिहोल्ड वी आर युअर सर्वंट्स वी आर युअर स्लेव्स आपूण तुजे चाकोर म्हणटा आतां कितें जाता पोत्तें जालें आनी जोसेफ म्हणटा काय पयलें तुमी म्हाका दिलेलें आतां तुमकां भोगलें ना पळय देव हा म्हणून आमी ध्यानूच केलां तुमकां हें आतां आमी म्हणची नासलीं पूण कितें म्हणलें जोसेफान कित्याक म्हणलें कित्याक देव तेज्या सांगाता आसलो
आतां देव सांगात आहा आनी ताणें तो देवाक पयस केलेलो आनी आपणाक जाय तें केलेलें देव सांगाता रावता. सो दोगांयचें मॅच जावंक जाय न्हू. आतां देव आमी म्हणटा आमच्या सांगात आहा, पूण आमची चिंतनां आमची तर सगळीं चिंतनां भायलीं जाता देवा उतरां भायलीं. देव सांगात आहा म्हणून येता ना. देव ताच्या सांगात आहा आनी तोय देवा सांगात आहा, आसा वो ना. तेका लागून तो कितें म्हणटा, बिहोल्ड वी आर युअर सर्वंट्स. तेजे आतां भाव म्हणटा, बट जोसफ सेड टू देम, डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर एम आय इन द प्लेस ऑफ गॉड. आतां जेन्ना ताजे भाव म्हणटा तुमी आमी तुजे चाकोर कशें म्हणटा, तेन्ना तो कितें म्हणटा, भिये नाका. ताका गमलें न्हू तें भियेल्या म्हणून. पूण तेन्ना कितें म्हणटा ताजे जोसफ तांकां म्हणटा, भावांक आपल्या, भिये नाका, आपूण देवाच्या जाग्यार आसा. तुमी आपणाक कित्याक भियेता, आपूण देवाच्या जाग्यार आसा. तो म्हणटा तुमी भिये नाका, आपूण देवाच्या जाग्यार ना. आतां हिंगा पासून जोसफ आपल्याचें नांव आपल्याचें पोदिसांव थिंगा मोदें घालिना, कित्याक तो जाणा ही सगळी देवाचें येवजण, ही देवाची येवजण. जेन्ना ताका इकललो जायते प्रश्न ताच्या मनान आयिल्ले घोडेक, पूण ताणें केन्नाच ताचें तोंड उगडें करून तें कांय उलोवंक ना. आतां आमच्या जिवितान इतलें चड कांय येवपाची गरज ना, मातशी दुखूत येयल्या पुरो आमकां. आतां 4 दीस आमी रिट्रीट हांगा एटेंड करता, तिसरे दिसा तर आमकां खूब पेन जाता, जावं भेणान जावं खंय, आमकां दुबाव येवचो ना. 2 दीस रेतीर केले तरी दूख येता, कशें काय. दिसांचें उलयता, जावचें ना. प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल, सडनली आमी आतां हांगा बसल्या, 2 दीस जाले रिट्रीटाचे, 3rd डे ही मायग्रेन कमेस जाता, तकली उबी धरना, बसोंक जायना, कूड सांगता वचोन न्हिदे, नाका आयकोंक देवाचें उतर. कितें करतलीं आमी, बसतलीं भायर, बसतलीं, न्हिदची ना वचोन, तकली जोड जाल्या न्हू. देवसार म्हणटलो न्हिद न्हिदोन आयकय, थिंगा पडटली झेम, आयकलें देवाचें उतर. 1 दीस वेस्ट जालो. आमकां दिसाचें टेस्टींग आमचे कडेन घोडे 2-4 दिसांचें टेस्टींग आमचे कडेन जायना. जोसफान हांगा वर्सां टेस्टिंगान घातलीं आपणाचें जिवीत, पूण तेणेन आपणाचो भावार्थ देवाच्या उतरा वयलो आलोयलो ना. आमी कितें शिकोंक जाय, बायबल आमकां एक शिकोवण शिकयता. आमकां जोसफाच्या जाग्यार घालूंक जाय. वाचता आमी, इतलीं वर्सां प्रिजनान काडलीं, इतलीं वर्सां ताणें एज अ स्लेव कहो वावुरलो, इतलीं वर्सां ताणें बेश्टी काडलीं आनी खूब त्रास जाले, हें जालें तें जालें, पूण आमकां त्या जाग्यार घातल्या काय. आतां एक सादें एग्जाम्पल दिलें, 2 दीस रेतीर केले, तिसरे दिसा मायग्रेन येता, सोसूंक जायना, उबी जायना तकली, आमी न्हिदची ना, आमी म्हणटा आमी न्हिदतलीं. जोसफान कितें केलें, कितें शिकता आमी जोसफा कडल्यान. समजता. सो तो म्हणटा, बट जोसफ सेड टू देम, डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर एम आय इन द प्लेस ऑफ गॉड. वेंजन्स इज हीज नॉट मायन. तो म्हणटा सगळें देवाचें, म्हजें कांय ना. एज फॉर यू मेंट इवल अगेन्स्ट मी. तो आतां उलयता खरो. तो म्हणटा न्हू, तुमी आपणा थंय पाडेपण चिंतलेलें खरें, खुन्नाटकाय चिंतलेली खरी, वायटपण चिंतलेलें खरें. कित्याक जेलसी जाली न्हू तेका कित्याक इकलो, मोग करी म्हणून दिलोलो तेका. चड मोग करी भाव, बरें मोगान आसलें न्हू. सांगाता भोंवताले हातीक हात घालून, हां सांगाता भोंवताले, कुड्डेपण आसलें न्हू, कुड्डेपण नासलें, ताका लागून इकलोलो. पूण आतां तो कितें म्हणटा, एज फॉर यू मेंट इवल अगेन्स्ट मी. तुवें खरें म्हजे थंय पाडेपण कुड्डेपण चिंतलेलें जायत, पूण गॉड मेंट इट फॉर गूड in order to bring about this present outcome that may people would keep alive as they are this day. तो म्हणटा तुमी आपणा बद्दल पाडेपण, सैतानपण, कुड्डेपण चिंतलेलें खरें, पूण देवान हे बरेपणाक लागून बरेपणान घडोवन हाडलें. देव जाणा फुडें कितें जावपाचें आहा. तो देव नको. आतां हिंगा पोटाचे भुकेक 7 years तांकां तें उणेपण आसलें जेवणा खाणाचें, पूण जेन्ना तो इतले टेस्टिंगांसान पास जालो, इतलें ताणें जिवितान कोश्ट काडले, पूण ताणें एक उतर काडलें ना. देवान ताका गव्हर्नर केलो इजिप्टाचो, केलो करूंक ना. तेणें सगलें तें मॅनेज केलें, त्याच्या हातीन सगलें धोनीपण दिलें, दिवंक ना. हां मास्टरान तेज्या किंगान दिवंक ना ताका सगलें धोनीपण, तूं सगलें सांबाळ. आनी त्या पोटाचे भुकेक, त्या कुडीचे गोरजेक लागून हे भाव त्या गांवान पावले, आनी ते नको आपणाचोच भाव आमकां ते दितलो म्हणून. खबर आसली तांकां ना.
जेन्ना खबर पडली तेन्ना ते भियेले आनी वयल्यान ते म्हणूंक लागले आपणाक चाकोर कसो आमकां चाकोर कशें घेया. पूण तो म्हणटा ना भियेनाका, आपूण देवाच्या जाग्यार ना म्हणटा तो, म्हणना. आनी मागीर तो म्हणटा तुमी घोडेक सैतानपण वायटपण खोटेपण आपणाचें चिंतलेलें खरें, पूण हिंगासर पळय कितें म्हणटा तो देवान तें बट गॉड मेंट इट फॉर गूड इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट दीस प्रेझंट आउटकम दॅट मे पीपल वूड कीप अ लायफ एज दे आर दीस डे. कॅन वी गो टू द नेक्स्ट? So now do not be afraid, I will provide for you and support you and your little ones. So he comforted them, giving them encouragement and hope. खालते उडयले सारके तांकां. आमी आमचेर कोणी अटॅक करून सपोज आदीं कोणें आमकां बरें त्रास केलेले आहा सडनली ती मनशां आतां आमच्या फुड्यान येयली, आमी तांकां एनकरेज करतली, डू नॉट बी अफ्रेड, भियेनाका म्हणटली, कांय जायना म्हणटली. आमी म्हणटली आतां येयलां, आतां कळ्ळें, इतलो तेंप खंय आसली, इतल्या तेंपाक केन्ना चिंतूंक ना म्हणची ना आमी, म्हणटा न्हू. आतां आमी आमचें जिवीत नवसरणी मोनाची करूंक जाय करूंक नाका, करूंक जाय करूंक नाका. आमी आयज हांगा शिकोंक येयल्या काय फकत पेकोवणीच घेवंक येयल्या? आयज आमी देवाचें उतर तर शिकता, आमकां देवाच्या उतरान आमकां सुटका मेवता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा तुमकां सोत गमोन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. देवाक केन्नाच नाका आमी हे परिस्थितीन जियोपाक. देवान सदांच आमकां आपल्या बरेपणान बोल्ला, आपल्या मोगान बोल्ला, आपल्या पुताक दिलो. इतलो जोसेफाचें सांगता म्हणटा गॉड वॉज वीथ हिम ऑल द टायम. आनी सगळ्यान बरेपण आमी हातूंतल्यान शिकता की तोवूय देवा सांगता आसलोलो. आतां आमच्या जिवितान आमी म्हणटा देव आमच्या सांगता आहा, देव आमच्या सांगता, पूण आमी देवा सांगता आहा काय? हो प्रश्न. आहा आमी देवा सांगता आहा? आतां सान प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस, थँक्यू जीसस. जाल्यार तो सदांच देव ताजे सांगता आहा म्हणून जायते कडेन आमकां त्या पुस्तकार मेवता गॉड वॉज वीथ हिम, गॉड वॉज वीथ हिम, गॉड इज वीथ हिम. पूण आमी हें सोजमोंक जाय की तोवूय देवा सांगता आसलोलो. केदें व्हडलें टेस्टींग, एक बायल येता तेका एक टेस्टींग कशी, पूण तो फॉल जाता ना. आतांच्या भुरगे पासून जायते फावटी कितें जिवितान जायत ना, तें घडलें तें जालें हें जालें. जोसेफाक चान्स नासलोलो, बट गॉड वॉज वीथ हिम. दॅट वॉज द बिगेस्ट टेस्टींग ऑफ हीज लायफ. ही सगळ्यान वर्ते टेस्टींग जालेली तेजी. आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता ना ती येयली म्हणून जालें, तो येयलो म्हणून जालें, त्या कारणाक लागून हें घडलें. आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखयता कित्याक लागून? आमकां भितरल्यान तें घडलेलें जाय न्हू, पूण आमी दाखयता रिजन दुसऱ्यांक. हांगा जोसेफाक केदो व्हडलो चान्स आसलेलो, घरान कोणूच स्लेव नासले, चाकोर नासलेले म्हणटा, कामदार कोण नासलेले, ताच्यान म्हणूंक जाय नासलेले फूल चान्स आहा न्हू. पूण कितें केलें? देवाचें टेस्टींग हो टेस्टींग ताका येयलो, पूण देवान ताका तातूंतल्यान त्या टेस्टिंगांच्यान जेन्ना तो ग्रो जालो, देन गॉड रियली आमकां अप्रिशिएशन जाता न्हू. देवान खरेंच ताका उंच उबारलो, जें सोपोन ताका देवान दिलेलें. कित्याक देव जाणा आपूण ताजें सांगता आहा खरो, पूण तेजें नाका आसलेलें सांगातीपण ताका रिटर्न. जोसेफ देवाच्या सांगता आपुणूय आसलोलो आनी धांवलो. इमॅजीन कर तें सिट्युएशन, इवन तेजो कोट पासून तेच्या हातीन उरलो आनी तो धांवलो. केदें व्हडलें टेस्टींग हें. आमच्या जिवितान जायती टेस्टिंगां येता आमकां, पूण आमी कितें करता? दुसऱ्यांक बोटान दाखोवन जाता तें. पूण आयज आमकां देव शिकयता, एक उतर सोडून आमकां शिकयता. आमी शिकता काय? आमी सोजमता काय? तें आतां आमचेर आहा न्हू. आमी सोजमना वय ना तें आमी जाणा न्हू. तो आन्सर आमकांच. हिंगा इतलें तेज्या जिवितान त्या भावांक लागून घडलें कोश, पूण आतां तो कितें म्हणटा? सो नाव डू नॉट बी अफ्रेड, आय वील प्रोवायड फॉर यू अँड सपोर्ट यू अँड योर लिटल वन्स. सो ही comforted them, giving them encouragement and hope, and spoke with kindness to their hearts. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. सजमले तुमकां सगल्यांक? Praise God. देवाक आर्गां. सगळीं दोळे बंद करुया. Thanksgiving prayer will do, no? Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Heavenly Father, we thank you. We praise you for this wonderful teaching, Lord. It is you, Lord, who's teaching us. Thank you, Jesus.
Praise you, Jesus. Thank you, Abba Father. Holy Spirit, we thank you for your presence into this place. Thank you, Lord. Thank you for answering many of the questions through your words. It is you who's speaking to me, O Lord. I thank you. I praise you. Thank you, Jesus. We make this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus.